Good morning to you all. Good morning. सबार दिसांचे दरेकरांचे एक सोपान सुकान घेतलें एका आमच्या आदल्या बजेटान बाप मॅक्सिम नोरोनान जारी जालें सर्वांच्या सहकारान सोपान 25 वर्सां आदीं मोकळी जालो आमचें फिरगज पत्र पेरारचें प्रेरण वय मोगाचेनो पेरारचें प्रेरण पत्र प्रारंभ जावन आमी ह्या वर्सा रुपोत्सवाच्या पावंडार आसा आनी 25 वर्सांचो हो रुपोत्सव आचरण करच्या संदर्भार आमची संपादकीय मंडळी सबार कार्यक्रमां आयोजीत केल्यान आनी तांतले एक कार्यक्रम जावन आसा फाटल्या 25 वर्सांनी आमच्या प्रेरण पत्राक कोण्या पुरा बरोवपी बरयल्यात म्हळ्यार कादंबरी काणयो कावनां लेखनां विडंबन अशें सबार संगतींनी ह्या फेरारच्या प्रेरणाक सहकार दिला त्या समेस्त बरोवप्यांक एकाच माटवांत हाडच्या खातीर आयच्या दिसा हे कार्यक्रम आयोजीत केला आसता हाच्या सोवें कोंकणी साहित्य सुमेळ आनी उलोवप आनी कवी गोश्टी हांगासर आयोजीत केल्या ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा आमचें आयचें कार्य लांबाय रुंदाय नासतना आमी मोटव्यान चलोवन व्हरता त्या खातीर हांगासर रिती वेदी आसा मोटवें एक वेदीचें कार्यक्रम आमी चलोवन व्हरता आसतना आयच्या दिसाचें ह्या कार्याचें अध्यक्षपण घेवंक हांव विनंती करतां आमचे फिरगेचे विगार माननीक बाप जेम्स डिसोजा हांच्या सोवें आमचे फिरगेचे गोवळी परिशदेचे कार्यदर्शी मानेस्त हेनरी मस्करेनस आयच्या कार्याचो प्रधान उलोवपी समेस्तांक परिचित मानेस्त डॉल्फी कासिया हांच्या सोवें कर्नाटक कोंकणी लेखक संघाचो संचालक मानेस्त रिचर्ड मोरस आनी कवी गोश्टीचो गुरकार मानेस्त नवीन पिरेरा हांकां समेस्तांक मानाच्या सैऱ्यांक आमच्या प्रेरण पत्राची संपादकी श्रीमती लविना फेर्नांडीस हांणी वेदीक आपोवन हाडच्याक विनंती आसा मागणें आमकां बळ दिता आमकां संगत दिता प्रेरण दिता तर मोगाचेनो आयच्या ह्या कार्याचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया आतां किर्तन वचच्या मुखांतर ह्या मागण्याचें प्रारंभ जातलें आमी समेस्तांनी बसून आसले कडेच किर्तन आयकुचें पर्वतचेर हांव मुझे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका रखता तो निदाना ना इस्रायलाचो रखणो निदाना जेमेना सर्वेस्पोर तुजो रखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका भाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ
देव बरें करूं. अंजेला अल्बुकर्क भाऊ अपुर्बायेच्या रितीन कीर्तन वच्च्या मुखांतर मागण्याचे हातीन घेतल्या खातीर तुका देव बरें करूं म्हणटा. खंयच्या एका कार्यार हजर जाल्ल्या सोमेस्तांक स्वागत करची भोव अपुर्बायेची रिवाज आनी आयच्या दिसा आमच्या ह्या कवी गोश्टीक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक मानान आनी मोगान स्वागत करूंक मुखार येता आमच्या प्रेरणपत्राची संपादकी श्रीमती लविना फेर्नांडीस. सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं म्हूण मागता. आमचें सोपन आशिल्लें आमच्या फेरारांतले जायते बरोवपी जायते साहिती गांवां परगांवांनी आसात आनी जायतीं ह्या 25 वर्सांनी आपल्या मोलादीक भांडारांतले ह्या आमच्या फेरारच्या प्रेरणपत्राक दान वतुल्ले आसात आनी हांकां सर्वांक सांगात आहान एक सहमिलन करी जाय. आमी सांगाता थोडो वेळ करची जाय म्हणची आमची एक आशा आशिल्ली आनी हो दीस आज आमकां फोव जाला. पयल्यान पयलें ह्या दिसा खातीर धन्य देवाक अर्गां दित आसतना आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपण घेतले आसात आमचे मोगाळ विगार बाब मनादीक बाब जेम्स डिसोजा. फिरगसगरांच्या सर्व कार्यांक पाठिंबो दिवन पाठीचे कोणो पाठीचें बोळ जावन ते आमच्या फाटल्यान आसात. आमच्या मुखल्यान ते आमकां वाट दाखयतात. तांणी आयच्या कार्याचे अध्यक्षपण घेतलेलें आसा. मोगाळ विगार बापानो तुमकां आमी सोमेस्तांच्या तर्फेन हार्दिक स्वागत मागता. आज हांगासर उलोवप चलचें आसा आनी उलोवपी जावन हांगासर आमच्या सवें हजर आसात मानेस्त डॉल्फी कासिया. तांची वळख आमी मागीर करून दिवंक आसा. मानेस्त डॉल्फी कासिया आमी विचारले तो वळ तांणी खुशेन ओपून ते आमच्या मदें आज हजर आसात. डॉल्फी सर तुमकां सोमेस्तांच्या तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत मागता. ह्या कार्यक्रमासोवें आज आमी कोंकणी मान्यता दिवस आचरण करता. आमची मोगाळ कोंकणी माता आमची मोगाळ कोंकणी भास संविधानाच्या 8व्या वळेरीन सर्पीत जावन हो दीस आमी ऑगस्ट 20 तारीख कोंकणी मान्यता दिवस जावन आचरण करता. आमचे भर्माचो समसो मानसोभान हाचे सुंकान घेवन ऑगस्ट 16 तारखेतावन ऑगस्ट 22 तारखे म्हणसर मान्यता दिवसाच्या आचरणाक उलो दिता आसता. आज ह्या कार्यक्रमासोवें आमी कोंकणी मान्यता दिवसय आचरण करता आनी ह्या मान्यता दिवसाचें ध्वजारोहण करूंक आमचे सवें हजर आसात कर्नाटका कोंकणी लेखक संघ हांचे संचालक मानेस्त रिचर्ड मॉरिस. सर तुमकां सोमेस्तांच्या तर्फेन हार्दिक स्वागत. आमचे जायते साहिती कविता बरयतात. तांकां एक वेदी दिवन कविता सादरपण कविता बरोवप आनी कविताचे कार्यागार तशें तांकां थोडी समजुनी मेळ्ळ्या जाय म्हणची आमची एक आशा आशिल्ली. आनी एक मोठवी कवी गोश्टी करया म्हणटा आसतना पोयटिका गुरकार मानेस्त नवीन पेरेरा हांणी परतो सहकार दिवन आमचे सगळे सहयोग दिवन हे कवी गोश्टी तांणी उबे केल्या. वेदीर ते हजर आसात. मानेस्त नवीन पेरेरा तुमकां मोगाचो स्वागत. फिरगस गवळीक परिशद कार्यदर्शी मानेस्त हॅनरी मस्करेनस वेदीर हजर आसात. तांच्या सहकाराक तांच्या मुखेलपणाक आमी तांकां आभार मानता तशेंच ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. दोनी कोवेंतांची धर्म भयणी ह्या कार्यक्रमात हजर आसात. सिस्टर्स तुमकां मोगाचो स्वागत. संपादकी मंडळीच्या सर संध्यांक आमी स्वागत करता आसतना गांवांत तशेंच परगांवांतावन आयिल्ले आमचे फेरारगार बरोवपी आसात. एका कालार फेरारचें नांव आमच्या कोंकणी साहित्याच्या बोंदेरांत उबयलेलें. मानेस्त स्टॅनी फेर्नांडीस आसा दुबाय तावन आयला. तशेंच एक घडी तोंड दाखयल्या परस मानेस्त एडविन पिंटो आसा आदी फेरारगार आतां गंटल कट्टे ताची वस्ती. तशेंच डॉक्टर अल्फ्रिडा येवन आमचे सवें जॉयन जाता आनी थोड्या वेळान ह्या कार्यक्रमाक येवचे आशिल्ले मॅल्विन मंजनकट्टे तशेंच जॉन पिरेरा मॅल्विन मंजनकट्टे बँगलोर ताणें जाय आशिल्लो. जॉन पिरेरा खवडुरांत आसा. अनिवार्य कारणां निमती ताणें येता म्हणल्यार लास्ट घडये तांकां येवंक जावना. तांचोय आमी आभार मानता. तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां स्वागत म्हणटा.
तशेंच आमच्या फेरारचे बरोवपी हांगासर जायत्या संख्यान आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हजर जाल्यान तुमकां हांव मोगान स्वागत म्हणटा. फेरारचे प्रेरण अभिमानी आसात, तुमकांय मोगाचो स्वागत. सर पोएटीक कवी जायते जाण आयल्यात आनी थोडे येवंक आसात, तांच्या अनुपस्थितीन तांकां स्वागत म्हणटा. आयिल्ल्यांक मोगाचो स्वागत. तशेंच कोणाचें नांव सोन गेल्यां तर कोणाक स्वागत दिवंक विसरलां तर सोन गेलां तर तुमकां परतून एक मोगान स्वागत करून म्हजी स्वागताची 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. आतां आमच्या 13 वाड्यांचे गुरकार हांगासर हजर आसात, तांकांय मोगाचो स्वागत. आमच्या प्रेरणपत्राचें वितरण जावचेंच तांचे वरवीं तांचो मोठ्या सहकारान प्रेरणपत्र सकट घरांनी पावता. मोगार गुरकारा म्हणू तुमकां गुरकारानो तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या कार्याचें अध्यक्षपण घेतिल्ल्या विगार बापांक आमच्या संपादकीय मंडळीचो सांदो मानेस्तेन शालेट आनी गुलाब दिवन स्वागत करच्याक विनंती करता. हस्त्या उतरांनी स्वागत केल्ल्या श्रीमती लविना फर्नांडीस तुकाय हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवे हांव ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो आयचें हें कार्य आमी एक विशिश्ट रितीन उद्घाटन करतले. मुखार पळयतात हांगासर एक माडाचो कावतो आसा. त्या कावत्याक उदक वचचे मुखांतर आयचे हे कार्याचें उद्घाटन जातालें. हांव विनंती करता विगार बापा लागीं आनी मानाच्या सैऱ्या लागीं तुमी ह्या उद्घाटन कार्यांत हात दिवच्याक आनी ह्या वक्ता आमच्या प्रेरण संपादकीय मंडळाच्या सोर संदांनी हजर जावंक मुखार येवंक हांव विनंती करता. तशेंच रिया फर्नांडीस हाणें मुखार येजे म्हूण विनंती आसा. पंचवीस वर्साच्या उगडासाक खंडीत जावन हो माडो कावतो आमी लावन हाची पोस करतले. मोगाचेनो 1992 इसवेंत ऑगस्टाच्या 20 तारखेर कोंकणीक भारताच्या संविधानाच्या 8वे वळेरेंत मान्यताय मेळिल्लो दीस. भारताच्या 22 अधिकृत भासां पैकी कोंकणी एक. ह्या वर्सा आमी 34वो आचरण करता आनी हो दीस आमी कोंकणी मान्यता दीस जावन आमच्या फिरगजेंत आज आचरण करता. सर्वांच्या वावरान फुडाराक कोंकणी पावा जाय, उरा जाय आनी वाडय जाय म्हणल्या इराद्यान माणसोबणान फिरगजांनी आनी इस्कॉलांनी कोंकणी मान्यता दिवस आचरण करच्याक कार्यक्रमां मांडून हाडूंक प्रोत्साह दिला. आमच्या फिरगजेच्या प्रेरणपत्रांनी हाका हात मेळयला आनी आज आमी भोव उत्साहान आनी कोंकणी भाशेच्या मोगान हो कोंकणी बावटो उबयतल्या. कोंकणी लेखक संघ कर्नाटका हाचो संचालक मानेस्त रिचर्ड मोरासांनी मुखार येवन आनी मानाच्या सैऱ्या संगी हो बावटो उबो जाय म्हूण तांच्या लागीं हांव विनंती करता.
मुस्लिम दलित क्रिस्तांव सगळ्या उलोवची कोंकणी भास. कोंकणी आमचे धरमची भास, कोंकणी सर्व धरमची भास. हिंदू मुस्लिम दलित क्रिस्तांव सगळ्या उलोवची कोंकणी भास. कोंकणी आमचे धरमची भास, कोंकणी. देव बरें करूं सर मानाच्या सैऱ्यांक. सान फ्रांसीस सावेराची फिरगज फेरार हाचें प्रेरण पत्र फेरारचें प्रेरण हाच्या रुप्योत्सवाच्या संदर्भार आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्याक उद्देशून 2 उतरां उलयचें म्हूण आमच्या फिरगज विगारा लागीं हांव विनंती करतां. मोगच्यानो फेरारचे प्रेरणपत्राच्या रुप्योत्सवाच्या संदर्भार हासागरच्या कोंकणी साहित्य संमेळ हाचो प्रमुख उलोवपी मानेस्त डॉल्फी काशिया, पुर्गेचो गोवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी हेनरी मस्करेनस, कोंकणी मान्यता दिसाचें ध्वजारोहण केल्ल्या मानेस्त रिचर्ड मॉरस, साहित्य संमेलनाचो गुरकार पेरेरा नवीन पेरेरा, लवी गांजीमठ आमच्या पत्राची संपादकी, हांगासर हजर आशिल्ल्या सर कोंकणी बरोवप्यानो वाचप्यानो तुमकां सर्वांक ह्या दिसाचे हार्दिक उल्हास हांव फाटयतां. असले एका वेदीर हांवें येवचें हें पयले फावटी आनी हो म्हाका पयलो अणभव. हाका कारण प्रेरणपत्र 25 वर्सां आदीं आरांभ केल्लें. आज आतां 25 वर्सां संपयता म्हणटा आसतना एक मैला फातर आनी हो संभ्रम करूंक जाय म्हण संपादकी मंडळीन चर्चा आनी ह्या विशयांत विचार विनिमय करून असलें एक आयचें कितें हांगासर एक कार्यक्रम जाता तें करया म्हणलें चिंताप थंयसर आयलें आनी तें चिंताप ताका आकार दिवन आज हो संभ्रम हांगासर आमी चलयता. एक फिरगज पत्र 25 वर्सां पर्यंत मुंदारून गेलां म्हणटा आसतना तें विशेश एक साधन. हेरा फिरगजींनी हांव आसुल्लो आनी थंय फिरगज पत्रां आसलीं आमकां कळीत आसा आनी ताची तीं पत्रां थोडे फावटी बुडल्यांत, थोडे फावटी वयर येयल्यांत, थोडे फावटी मुंदार जाल्यांत. अशें मुंदार सुनोवंक तितलें सलीस ना. पूण हांगासर निरंतर 25 वर्सां हाचो वावर मुंदारून गेला अशें म्हणटा आसतना ह्या फिरगजेंत साहित्याक चड महत्व दिवचे व्यक्ती ह्या फिरगजेंत आसात. साहित्याचें मोल समजून घेवचे व्यक्ती आसात. साहित्य मुंदारून वरिचें म्हणलें आसक्ताचे आसात. 25 वर्सां आदीं परिस्थिती वेगळीच आसली. आजकाल इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा आनी जायत्यो संगती वॉट्सॅप जावंक पुरो वा इंटरनेट जावंक पुरो ह्या मुखांतर आमी एकामेकाच्यो संगती वा फिरगज्यो संगती आमी समजून घेवंक आमकां सलीस जातात. 25 वर्सां आदीं असल्यो कांय नासलें आनी ते वेळार एकच माध्यम आमकां फिरगजगारांक लोकांक सांगात हाडचें, लोकांक कितें हांगासर कार्यक्रम जातात हेरांक तिळसूंक आनी आमच्या फिरगजींत आसा तीं ल्हानां व्हडां साहित्यांत आसक्त आसलीं तांकां एक वेदी दिवच्या खातीर हें पत्र आरंभ केल्लें म्हणून हांव चिंतां. जायत्यांनी हाचो पोस करून फळ जोडला. जायत्यांनी साहित्य कृशी हांगासर केल्ली आसा.
व्हड मापान न्ही तरी ल्हान मापान म्हणी तांचो बरोवपां बरोवन तांणी तांचें बरोवपाचें देणें तें उजवाडाक हाडलां. देखून हें आज आमी व्हडा संतोशान हो संभ्रम करता. सांगात आस सर्व बरोवप्यांकी ह्या मुखांतर आज हांगासर येवंक एक अवकाश जाला. चडीत हांगासर उलोवंक सपरेट एक व्यक्ती आसा देखून हांव चडीत उलोवंक खुशी भरिना. आयचें हें कार्यक्रम बरें जावं दी आनी हें पत्र मुखल्या दिसांनी मुंदरून वचोन दी म्हण आमची आशा आनी मागता. हांगासर 25 वर्सांची पुरा पत्रां कितें आसात आमची प्रेरण पत्रां हांगासर उमफळायल्यान आमच्या गांवांक. आमकां खंडी जावन एक पाटी दिश्ट घाली जाय. आराम कशें जालें, आराम करतना कशें आसलें तें तांची पिंदुरां गी लेखनां गी आतां प्रस्तूत कशें आसा आमकां एक मौल्यमापन करूंक एक आदार जाता. आनी हे बूक हांगासर प्रदर्शन करूंक आमकां लिना रोड्रिगस तिणें ते जोगासनेन दवरल्यात. आमकां सर्वांच्या घरांनी बूक दिल्या जावंक पुरो, पूण तितले एका जोगासनेन कोणूय दवरुनात, पूण तिणें ते दवरल्यात. कारण तांतू लेखन आसा जावं पुरो, तांचे फोटो आसा जावं पुरो आनी तांकां लग्त जाल्लें कितें तांतू एक आसा देखून तांणी तें दवरलां. असलो एक मोग साहित्यात आसूंक जाय, असलो एक मोग आमच्या फिरगजेच्या त्या संगती विशयांत आसूंक जाय. आनी तशें आसतना आमकां ती भायर उडयना आमी सडावत. कितें तुमकां कळीत आसा फिरगजेनी बूक येता, थोडे उक्ते करतात, थोडे खान उडयतात, कोणा कडेन आदल्या म्हयन्याचो बूकय आसना. अशें गजल तशी कित्याक म्हळ्यार आधुनीक संपर्क माध्यमां दुसरींच बूक वाचूंक थोड्यांक नाका. आनी ह्या असल्या एका फिरगजेच्या पत्रावरी कोंकणीक आमी चड आद्यता दिल्ले बरी जाता. जावं पुरो चिकमंगळूर, जावं पुरो हेरा देसायजीन आमच्या शेजारा थंयसर कोंकणी मीस जाय म्हूण इसारचे आसात. आमकां कोंकणी मीस जाय, थंय कन्नडा आसा, कोंकणी मीस जाय. आमी सडी जाणां आमी कोंकणी उलोवचे जाणां आसा हांगा. तशें बिसाव लागीं तांणी मानावी केल्ली आसा. आमकां हांगा सदां न्ही कोंकणीचें मोल गोतना. आमी कोंकणी गोतनातल्या गांवांक वता त्या वेळार आमकां कोंकणीचें मोल येता. आमी कोंकणीचो मोग करूंक जाय, कोंकणीची कृशी करूंक जाय, कोंकणीचो फोळ काडूंक जाय, कोंकणी आमी चड आनी चड आमच्या घरांनी उलोवंक जाय. टावना गेल्यार आजकाल दोतोर आमकां इंग्लिशान जाय म्हणटात, मीस इंग्लिशान जाय म्हणटात. तर आमचीच भास आमी कोणशा घाली तर त्या भाशेक ती भास थोड्या वर्सांनी नफायच जातली. आनी उपरांत आमी म्हणटले आवडली माय आसतना ती कोंकणी उलयतली, म्हाका कोंकणी येना, इंग्लीश मात्र येता. तर ती आज कोंकणी ना तर कोण कारण जाता. प्रस्तूत पिळगीस आवडली मायन शिकोवन आमकां तें उलोवंक शिकलां. आमची माय भास कोंकणी, मायच्या तोंडांतल्यान आयकली भास माय भास म्हणटा. आतां इंग्लीश भास शिकतल्यांक माय भास म्हणूंक जाता, इंग्लीश भास म्हणूंक जाता की माय भास म्हणूंक जाता. माय म्हणून म्हणूंक सांगूंक जायना इंग्लीश शिकिल्ल्यांक. ती आमची भास न्ही, आमच्या मायची भास न्ही. देखून ह्या पुत्रा मुखांतर आमची कोंकणी भास उरोवन दी. ती आनीक चड हर एका विशेष रितीन उलोवची भास मात न्ही, आमकां बरपी रितीर हें एक घालूंक आमची ताल्यांत उजीत करूंक अवकाश जावं दी. ह्या पुत्राक बरें मागता आनी आयच्या दिसाचे कार्यक्रम देवाच्या आशिर्वादान भरलेले जावं म्हणून मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फादर मानेस्तीन लिना रोड्रिगस हिणें आमकां प्रेरणाचे बूक एकठांय हाडले. दयकर लिना रोड्रिगस एक बरो उबें रावचें, तिका घट्ट ताळयांनी आमी उल्हास पटोवचें. सडावत जावन घरांनी प्रेरण बूक वेतात. आमचे गुरकार हर एका घरांनी प्रेरण बूक पावोवची जबाबदारी घेतात, पूण ओट्टू करून दवरनात. पूण तिणें ओट्टू करून दवरल्या तिका शबासकी आनी मुखल्या दिसांनी तुजो सहकार आमी पुरतो आशेता. मोगाच्यानो आयच्या कार्याक यशस्वीक साबार जाणांनी सहकार दिल्लो आसा. साबार जाणांचो आनी आतां आयच्या वेदी कार्याचो उपकार बावडो मुखार येता संपादकीय मंडळ सद शालट सल्डाना. फेराचे प्रेरणपत्राच्या रुप्योत्सवाच्या सुवाळ्यार पोएटिका कवी पंगडा सवें आयोजन केल्ल्या कोंकणी साहित्यीक संमेळ उलोवप आनी पोएटिका कवी गोश्टी 42 हाच्या अध्यक्षपण घेतिल्ल्या
आमच्या हर एका कार्यक्रमाक पाठिंबो दिवच्या लोकांमोगाळ विगारबाग मानादीक जेम्स डिसोजा हांकां फेरारचे प्रेरण संपादकी मंडळी तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्यक्रमाक प्रमुख उलोवपी जावन हजर आसात मानेस्त डॉल्फी कासिया. हांची लेखनां काणयो सांकळ काणयो सेवाक राखणो आनी संदेशपत्रांनी वाळूनच आसात. गूण चिंतपाचे तालेंतवंत मालगेड बरोवपी हे आमचे मदें हजर आसचे आमचे बागस म्हणयेत. हांकां हांव मनापुर्वकी देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हूण आशेतां रिचर्ड मोरस संचालक कोंकणी लेखक संघ कर्नाटक हांचो. तांणी कोंकणी मान्यता दिवस ध्वजारोहण चलोवन व्हेल्ल्याक हांकां देव बरें करूं म्हणटा. वेदीर आसात नवीन पिरेरा सुरतकाल गुरकार पोएटिका हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फिरगस गौळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष मानेस्त विल्यम डिसोजा तांच्या अनुपस्थितीन तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कार्यदर्शी मानेस्त हेनरी मस्करेनस फेरारचे प्रेरण पत्राचे संपादकी तारा लविना फेर्नांडीस हांकां फेरारचे प्रेरण संपादकी मंडळी तर्फेन धन्यवाद पटयता. आयच्या कार्यक्रमाचे प्रार्थना चलोवन व्हेल्ल्या बाळ आंजेला आल्बुकर आनी तशेंच सोबीत रितीन स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या नॉर्बर्ट क्रास्ता हांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याक आर्थीक सहकार दिल्ल्या मेल्विन मंजनकट्टे तशेंच यादिस्तिका पोषक श्रीमती शिल्पा डिसोजा बिजे वेवस्थेक सहकार दिल्ल्या रिचर्ड मेंडोन्सा तशेंच लॉरेन्स डिसोजा व्हिडिओग्राफी केल्ल्या आयवन फेर्नांडीस हाचे पोषक पोएटिका आनी साऊंड सिस्टम ओदकसिल्ल्या गोपाल अण्णा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवंक हजर जाल्ल्या फेरार मुळाचे बरोवपी दुबय तावन आयिल्ले स्टॅनी फेर्नांडीस दरेबाईल तावन डॉक्टर आल्फ्रिडा गंटेलकट्टे तावन एडविन पिंटो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज हांगासर कवी गोश्टी सोबोवच्या सर पोएटिका कवींक आयच्या कार्याक हजर जाल्ल्या सर फेरारच्या बरोवप्यांक आनी तशेंच प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक उपकार बावडटा. आयचे कार्याचे कार्यनिर्वहण करच्या मानेस्त मेल्विन आल्बुकर्क फिरगजीचे आदले उपाध्यक्ष आदले कार्यदर्शी फेरार प्रेरण पत्राचे आदले संपादक आनी प्रस्तुत फेरारचे प्रेरण संपादकी मंडळाचे संदो जावन वावर करनासात हांगा जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोनी कॉवेंताच्या शिश्टांक आनी तशेंच 13 वाड्याच्या गुरकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आनी तशेंच फोटोग्राफी करनासच्या आमच्या मानेस्त नॉर्बर्ट क्रास्ता हांकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. शलेट तुकाय समेस्ताच्या तर्फेन तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां वेळ जावन आसा प्रधान उलोवप्याचो मानेस्त डॉल्फी कासिया हाचें उलोवपी आयकोंक आसता हांव. हाची मोठवी परिचय कर दिजे म्हूण हांव आमची संपादक मंडळ संपादकी श्रीमती लविना फेर्नांडीस हिचे लागीं विनंती करता. वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सैर्यांनी मुखली बसका स्वीकार करूंक हांव उलो दिता. मुखलो वंटो जावन आमी हांगासर एक उलोवप चलयता. उलोवप जातच एक 5 मिनटां सावकास तुमकां कांय सवालां विचारूंक आसल्यार तुमी तांकां सवालां विचारयेत. तो सांगता मात्र जाप दिजेस म्हणून ना म्हणून. डॉल्फी सराची वळख बहुशा नव्यांक गरज आसा की कितें हांव नेना पूण आमच्या पिळगेक ताची खंडीत वळख गरज ना. ताच्या विशाल आंगण्यांत ताच्या सुभाम ओडतांत
तीन पत्रां जेलो मित्र आनी कुरोव तांणी रोयलो वागयलो आनी ह्या मुखांत्र जायत्या बरोवप्यांक ईट मेळ्ळो आनी तांचें पोशण जालें. हांव चिंता काय हांवें दोळे उगडतना तांणी पत्रां चलोवंक प्रारंभ केला आनी जायत्या मिनतीन हातान कंपोजींग करच्या टायमार एकाच वेळार 3 पत्रां ते सांगाता चलयतले जाल्यार तांची बद्धता कोंकणींतय तांचो मोग आनी कोंकणींतय तांणी दाखयल्लो विश्वास आज आमच्या काळजांनी तांकां थिरावंक शकला. आमच्या काळाचे कोणी बरपी आसात तर जाल्यार ते आज मानून घेतात वा ना ते प्रमुख न्ही, तरी डॉल्फी सराच्या जलांतल्यान उतरवून साहित्याच्या शेतांत देवानातले कोणूच नात म्हणून हांव हेम्यान सांगूंक खुशी व्हरता आनी तांचे वडवेक आनी हाका हांव साक्ष. आमी सुरवेर बरपां बरयतना आपोवन अडे अशें जायचें अशें मुखारून वचचें पूण सांगून तिदवून दिवन आमकां बरपाच्या शेतांत बरपाच्या गाद्यांत आमकां तांणी देंवयलें. आमी आज वावर करता आसतना खरी एका मेटांनी अजून ते आमकां आमचे वाचप आमचे बरपां वाचतात आनी आमकां सल्ला दितात. असले एका महान व्यक्तीन आज आमचे सवें थोडो वेळ करचोसो आमकां भोव अभिमानाची गजाल. डॉल्फी सर, तुमकां हो मायक. समेस्तावन देव बरें दीस दिवं. म्हजी वळख आपूर बायन करून दिल्ल्या फेरारचे प्रेरण संपादकी श्रीमती लविना हिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तुमी कांय भिवचे नाका म्हज्या कडेन सवालां करूंक. कित्याक म्हळ्यार हांवें तुमच्या बरीच आतां हांवें विद्यार्थी सावन शिकून आसा कशें बरोवचें, कशें तें संपादक दान दिवचें तशें बरोवं म्हणून. देखून म्हाका तुमी विंगड दवरनाकात, तुमचें सांगत आसा म्हणून तुमी म्हाका घेया. आनी हांव आतां उलयता आसतना म्हजे कितें विचार ते मात सांगता हांव. दुसरें ताणें तशें बरयलां आनी अशें बरयलां हें सांगूंक हांव वचना. कित्याक म्हळ्यार ताका जाप दिवंक म्हाका ना, ताणें जाप दिवचें. देखून हांवें उलोवचें जाल्यार हांवें जाप दिवचें. वय मो वय. देखून तुमच्या कडेन एकच विनंती गे, म्हाका आयकत आसतना तुमी कांय घबरायनाकात, भियेनाकात, फाद्य नाकात. हाज्या कडेन सवालां करीत गी म्हूण तुमी घुस्पट नाकात. कित्याक म्हळ्यार तुमी सवालां विचारल्यार मात्र म्हाका तिके संतोश जाता. हांवें उलयल्लें तुमी आयकलां आनी तुमकां समजलां म्हूण. वय मो, ओपतात मो? वय समा. कोंकणीन साहित्य रचचें म्हळ्यार ताका त्या साहित्य खरस येता म्हणलें खंडीत. कित्याक म्हळ्यार येदो मिसर म्हाका कळीत जातले प्रमाणे वृत्तीपर साहित्य कोंकणीन ना, कोणी ना. कित्याक म्हळ्यार कोंकणी साहित्य बरोवनूच दीस काडचो मनीस एकलोय ना. आमी प्रयत्न केल्ले आसा थोडे BJPन आनी पुरा, तरी की सगळ्यांनी मागीर सांगलें घालूंक वता एक कोरस काडची म्हूण. लोक वाचता, आमकां एक शबासकी दिता, येटिल्ले आसल्यार जायता आयकता म्हणचें आनी आमी सी द्यायचें. ही एक खरोच तुवें आनी पाद्रापण सांगले प्रमाणे कोंकणी आमी उलयना आनी कोणें उलोवचें. देखून कोंकणी उरय जाय आमी उलय जाय, बरी जाय, वासी जाय आनी सांबाळी जाय. म्हाका उलोवंक दिलां लविनान साहित्य ह्या विशयान स्टडीच विवर दिजे म्हूण. हांवें आतां खाली कोंकणी विशयान मात चड उलोवंक येता, दुसरें साहित्य नाका म्हाका. कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत आसा आणकी कोंकणी साहित्यांत. तिके बळबोवन जायचे तर तुमी मुखल्यानी तिके बळान मुखार व्हरूंक जाय. तें साहित्य एक जिणेरीत जिविता नीत ह्या शिक्षणी म्हणत
साहित्य ताजे मतींतले पेल्याक ताजेश म्हणले रितीन सांगता, बरयता या कळयता. ताणें बरयलें सर्वांक पसंद जाता, आवडटा, वाट दाखयता म्हणूंक जायना. थोडे विचून आपणाच्या जिवितांत तें घडसूंचे प्रयत्न वाचपी करता. सक्कट न्ही जाय, थोडे करता. ती वाचप्याची खुशी तें ताजें स्वतंत्र. हाका त्या साहित्याचो या कोणाचोय दरबार ना. तुवें वासिचेच, खंडापट चड वासिचेच, शब्दान शब्द वासिचेच म्हूण सांगचें हक्क कोणाकी ना. वाचप्याक रुसुल्लें तो विंचता आनी मतीन घेता. तांतले थोडे काळजाक व्हरता आनी त्या नंतर परत तें पुटाक घालून घालतच जिविता वाटेर तो वापरता. वय्यानी तें ताका मात कळीत, तो कोणा कडेन सांगना. बरप केन्ना साहित्य जाता, ह्या साहित्य म्हळ्यार तें कशें आसता, कोणे तें रचचें, ह्या सर सवालांक पक्की आनी 100% सारकी जाप दिवंक येदोळ कोणी सकूंक ना. केदोळलो साहित्य जाल्यार ताका कितें बगता तें तो सांगता. कित्याक म्हळ्यार हांवें सुरवेर सांगिल्ले बरी, बरप एकलो बरोवन घालता, तें ताजी रूस आसलेलो विंचता आनी वाचून जिरवण करता. ह्या वेळार वाचप्यातीं कितें घडता, ताजें चिंता बदलता या पक्कूच जाता, तर त्या बरपान वाचप्यातीं परिणाम केले म्हूण जाता, इल्ले म्हूण. ह्या परिणामाचो फळ कितलो, केदोळ पर्यंत आनी कसो, ह्या विशीं मनन ह्या विश्लेशण करचें काम त्याच वाचप्यान करिजे आनी फैसल दिजे. दुसरें कोणी दिवंक साधना. एकलो वाचपी त्या मट्टाचो आसचो ना वय, पूण त्या निमती ताका मनोरंजन या संतोष या सुशेग मेळ्ळो तर तें बरं प्रभावीत या आकर्शक जावन आसलें म्हणीत जाल्यारय साहित्याची दर्जा त्या वाचप्यातावन मेळ्ळात म्हणलें त्या बरोवप्या नक्की सांगूंक जायना. ताका पसंद आसल्यार तो वाचतना अर्दें वाचून काण देगेन व्हरता. हें काल कारमल बा कोणें बरयलां म्हाका समजना जालें. धाकल्याक हांवें आमच्या वांजेले वशीत सांगीत, वांजेल साहित्य न्ही म्हणूंक म्हाका जायना. कित्याक तें वांजेलिस्ताचें बरप, तें वाचून आमच्या जिविताक बरेंपण जाता, बदलावण जाल्या, सामुहीक तरान ताजो स्विकार जाता, तर वांजेल खंडीत जावन उंचलें साहित्य म्हणीत. अशा ह्या विशयांत कोणाचेर कांय तक्रार आसा जाल्यार मागीर सांगा. आयल्या वर हांवें एका तांकीवंत कानडी बरोवप्याच्या उपन्यासान आयकलें की साहित्य चरित्रांनी, साहित्य चरित्रांनी, पूण चरित्र रचूंक शकता. हेंच हांवें सांगचें. चरित्र म्हळ्यार जाल्लें घडीत या जिणेरीत हें आमी परत मती हाडटाना या वाचतना आमकां थंय चित्र दिश्टीक पडटा, तर ती बरयलेली चरित्रां सुफळ, यशस्वी आनी उपकाराची म्हणून घेवयेत. देखून हें बरप साहित्याचें रूप आपाबीच घेवन येता. आनी एक साहित्य वैगी न्ही म्हूण कोणें फैसल दिवचें? वाचप्यांनी. उडा सोरा लेखकान दिवचें न्ही तें. एक कादंबरी आमी वाचल्या आनी ते निमती आमकां संतोश जाला, तृप्ती भोगल्या, ज्ञान वाडलां, चिंतपाची वाट बदल्ल्या, तर तातूंत साहित्याचे अंश आसा म्हणीत खंडीत जावन. पूण फकत वेळ पसार करून मनोरंजन मेळ्ळां तर ते एक पावटी वाचून कुशीन दवरचें, तेल तें बरप म्हणीत जस्ट टायम पास करूं मनोरंजना खातीर. हां, एक विशय मात हांवें तुमकां स्पश्ट करूंक जाय की हांवें सांगचें तें कानून तत्व या बांदावळ न्ही.
हांवें सांगिल्लें ते सत म्हणून तुमी स्विकार करचे या ना ते तुमचेर सोडटा हांव. तुमी स्विकार करयेत या सोडयेत, न्ही तर थोडें घेवन तुमच्या बोगणा या चिंतपासंगी नव्यान ते सादर करयेत. कित्याक ती विसवणूक तुजी म्हणजे वचप्याची. साहित्याची रूच वापर गरज काळा थकीत आसता, या बदलता या वाडटा. हाका कसलेच रेग्र कायदो नियम कांतून दवरलेले ना. अशें जायजें तशें जायजें म्हूण तुका आसक्त आसा तर तें बरप या पुस्तक तूं विचताय आनी वाचताय. तुका ती वाचची गरज आसा, रूच आसा, कर्तव्य आसा म्हणजे पास जावंक काय म्हणे, तर तुज्या वाचपाचो अनुभवय ते थकीत बदलता. उडूला हांवें सांगलां काय ते हांव येता मनोरंजन काय ते अशें करे कारण मनोरंजन मात मेळटा ताका. ह्या विशीं सदीत विवरण दिवंक हांव आतां वचना. कित्याक तांचे मर्जे आनी गरजे ते कितें तांचे वाचप आसता. साहित्यांत ह्या लिखितांत आसचे प्रमुख 2 भाग म्हळ्यार तेच 2 पद्य आनी गद्य. ह्या 2 प्रकारांनी नमुन्यावार शिरो आसात. म्हणजे गद्य विभागांत कादंबरी, मुठवी कथा, प्रबंध, ललित प्रबंध, विनोद, भुरग्यांच्यो काणयो, जानपद कथा इत्यादी. पद्य विभागांत चुटकां, कविता, दीर्घ कविता, आतां वाचूंक मेळच्या नव्या काव्या तसल्यो ओवियो, वेस, बाळगाणां इत्यादी इत्यादी. हे सर्व विभाग हर एक वाचपाक पसंत जातात, आवडटात म्हणूंक जायना. म्हाका कादंबरी मात वाचची उरलें, म्हाका नाका सायबा तें म्हाका जायना तें सांगचें हांवें म्हणूंक जायना. तांची रूच, गरज इत्यादीचेर विसवण जाता. देखून वाचप्याचेर वत्तड हाडूंक, वत्ताय करूंक, कड्डाय लावंक लेखकाक जायना. कित्याक म्हळ्यार साहित्य जावन आसा मनशाक आनी वाचप्याक एक ना अनेक रितीन पसंत जावचें या गरजेक पडचें. हें तुमकां जरूर कळीत आसा. तुमचे विसवणेक साहित्यान आनी बरप्यान कसलोच दरबांद हाडूंक या लावंक बिलकूल जायना. कित्याक म्हळ्यार वाचता आसतना साहित्य तुज्या मुखार आसना, तो खंय आसता, मेलागी जिवंत आसा कोण जाणा. खंयचे भशेन तें साहित्य आसा ती भास आळवता पर्यंत त्या साहित्याक अवकाश आसा. म्हणजे येदोळचे चिंता जावन आसा. हाका विरोध वाद आसा या ना तें म्हणलें म्हाका येदोळ कळीत ना. हांवें सांगलें सारकें म्हूण सांगना, सडाव जावन सारकें. आतां हांव तुमकां आयकुनच्याक थोडो विराम दितां. आतां तुमी आयकून थोडे विराम दिता. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या मतीन कांय सवालां घुंवतात तर तुमी उसारची आनी विसारची. त्या निमते आम्हा सर्वांक फायदो संतृप्ती जाता तर म्हजें उलोवप यशस्वी जाला म्हूण हांव चिंतां. वयगिने म्हणून तुमीच मागीर सांगाचें म्हाका. आमचो कोंकणी लेखकाचो एक संघ आसा कर्नाटकान. आतां तुमी पळयलो ताच्या संचालकाक बावटो उबयल्लो मनीस. लगभग 100 वांगडी आसात त्या पंगडांत. कानडा लिपीन जाल्ल्या आनी जावच्या लिखितां आनी साहित्या विशीं आतुरायेन आनी चतुरायेन मानेस रिचर्ड मॉरिसाच्या फुडारपणा खाल वाव चालत आसा. साहित्याची फडणीशी हो संघ करीत आसा. ही फकत हांवें तुमकां दिवची मायत. कित्याक म्हळ्यार तुमी तोच वावर करीचे पूण आमच्या सांगाता रावून न्ही, सांगाता रावून न्ही, तुमच्या इतल्याक. साहित्य रचनाक आखेर ना, बलात्कार ना, ओत्तड ना, ओत्ताय ना, बेश्टावणी ना. कित्याक हें काम स्वतंत्र आनी निर्भीत मेंदवाचें जावन आसा. ह्या वावराक मजुरी या रुसूम कोण दिता, कितलें दिता म्हणलें बरोवप्याक उसारूंक जायना. कोंकणी सडाव जावन ताणें बळसांत कास घालंत
बरोवन धाडचें सडाव जावन आतां थोडे कडेन संभव ते मेळटा ते बोल्सां उरता गे धांवता गे फोंवता गे कळीत ना म्हाका पयलेंच ह्या बाबतीन करार जाला तर बरेंच म्हणटा हांव खंय लेखका कडेन तूं जी कादंबरी बरी तुका इतले पयशे हांव दिता म्हूण न्हय तर बरोवप्याक डिमांड करचो अवकाश ह्या अधिकार बिलकुल ना तेवी कोंकणी साहित्य मळार आनी वाचप्याकी हे विशीं पडून गेल्लेंच ना ताजे एकच सवाल आमी पयशे दिवन बूक हाडला पयशे दिवन पत्र हाडला वाचची वाचिनासतना देगेन दवरची कितलें जाय तितलें वाचून देगेन दवरची ती म्हजी खुशी म्हजे पयशे म्हजी खुशी माय शिफ्ट माय ऑर्डर साहित्य तें बाळ तें बरयल्ल्या लेखकाचें पूण ताजो पोस करचो मात कोणें वाचप्यांनी देखून हाणें बाळान जाल्यार पावना ताका पोसच्यो मनीस जायचे न्ही कोणा खातीर देखून प्रमुख वांटो जावन आसा वाचपी असल्यो साबार गजाली आसात पूण न मेरलेल्या निगत केल्ल्या वेळार त्यो उलोवन आनी सांगून अखेर करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांगासर मुखार आसचे मनीस पुरा पळयत आसतना म्हज्या परस पुरा बुदवून दोत्तू हुशार मनीस चडीच बरें चिंता करचे चिंतेत मनीस तांची सवालां तिकें खड्द आनी ती खर आसतली तिकें भुशा हांव पळयतां कशें म्हण तें देखून म्हजें हांव उलोवप इतल्या राखेर घेता कित्याक म्हाका तुमचे जावन सवालां येयचे तुमी सवालां केल्यार मात्र म्हाका खुशी जाता म्हज्या जाणवायक तुमी बरी करून मुर्नाळ मारल्या बरी कालें जाता पळया म्हाका इल्लें भोगता त्या वेळा तुमच्या सवालां तिरांक फूड करूं हांव आतां आयतो रावलां भियेनाकात धाकशे नाकात कावजे नाकात तुमी सवालां विचारा म्हाका राग येता म्हूण चिंते नाकात एक मात्र म्हाका खुशी आसल्यार उडू सांगल्या बरें म्हणलें लविनान म्हाका खुशी आसल्यार हांव जबाब दिता न्ही तर तें सावलाक आतां हांव जबाब दिना आनीक फुडें दिता म्हणटा दिना म्हूण सांगना आनीक फुडें दिता म्हूण खंय केलें जाल्यार कितें म्हूण म्हाका हांव मागीर सांगता तें जायत मो आतां तुमची सवालां आसात मुतींत सवालां विचारा सिस्टर बारी आसता आमची एकली पळया खरी सवालां विचारता पळया हॅलो 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 कोणाकी सवाल आसा तर दया करून विचारयेत देव बरो दीस दिवं म्हजें नांव प्रकाश हांव मूळ आतां शिरवां फिरकेची जावन आयिल्लो म्हजें एक सवाल आसा हांव मुंबय आसतना हांवें एक लांब काणी बरयल्ली दीस रात म्हणल्यार बरें राती न्हिदान आसतना दिसा कामाक आसतना जेवण आसतना काणी बरयल्ली आखरेक काणी मुग्दोवन लोकां कडेन पायस करया लोकांचे एक अभिप्राय विचारया म्हणटाना तुमी सांगल्या पर्यंत बारी बेजारायची गजाल म्हाका आयकूंक मेळ्ळी हांव व्हरून एक मानेस्ता लागीं गेलो आमच्या कोंकणी साजेंतलो भारी व्हडलो मानेस्त म्हणूंक लागलो तुवें काणी कितें बरयलें ही अशी बरोवची न्ही ह्या एका पुटार मात्र बरय आनी एक पुटा खाली सोड अशें म्हूण सांगलें हां जायत म्हूण गेलो परत्यान तितून बरयली परत्यान ताच्या लागीं गेलो विचारूंक ही कशी आमकां पायस करयेत गी म्हणून बेजार पावनाका पायस करयेत पूण तुका आंतू कितेंच मेळचें ना तुज्या बोल्सांतले वतीत शिवाय तुज्या बोल्सांत कांय पाटी येवचें ना नांव आयल्यार आयलें नातल्यार ना हें आयकून म्हाका भारी बेजार जालें म्हाका तातूंत लाभ म्हणलो नाका आसलो खाली हांवें कितें घालता तें आनी ही भारी बेजाराची गजाल की आज काल लोकांक काणी वाचूंक तितलें मोबायलांतल्यान मनोरंजन ह्या तें मेळना पूण म्हज्या प्रायाचे तुमची काणी वाचल्ले मनशांक गुर्त आसा ताची रूच कितें तांत वाचल्ले आटापिल्ले संगती कितें
एका मनशाच्या मोतीक वाडावळ ते कितली सहाय करता एक बरोवंक आमकां खंय ना माहीत मेळटा म्हळ्यार आमी पोरणी काणी वाचली आदली काणी वाचली तांत आमची माहीत घडसता म्हणल्यार आयच्या लोकांक तें कळीत ना आयच्या लोकांली मोबायल आनी सोडल्यार दुसरें कितेंच ना म्हजें सवाल हें की आळिवीच्या अंतर आशिल्लें आमची कोंकणी भास आनीक आजकाल तातूंत कांय करूंक जायना पयशे मेळनात हे खाली हॉबी शिवाय हें सोडल्यार हाका आमी दुसऱ्या तरान कितें उत्तेजन करयत कशें उरोवयेत आनीक तुमचो तो मानेस्त मनीस हांगा आसतना ताचे विशयान आमकां एक माहिती दिली जाल्यार बरें आसलें देव बरें करूं. प्रकाश तुवें तुजी बेजाराय सांगली गी वीट उगता आयलो गी ह्याक राग दाखयलो गी उपकण्ण म्हाका एक मात स्पश्ट गी तुजी ती काणी जावना म्हणल्या खातीर तुका बारी निराशा जाल्या तुवें मेहनत मस्तूक काडल्याय म्हज्या कडेन साबार नवे लेखक पुरो आयिल्ले हांवें 18 जाणांक अवकाश दिला भुशा तुवें बरयलां भुशा म्हाका तुज्या बरपणान प्रकाश माताने फिरगत खंयची आयली शिरवा वय पूण प्रकाश म्हणून बरयतले तूं ना हां तेंच ये मस्त लेखक आयल्यात आतां मस्त हें केलां पूण ही काल म्हळ्यार एक उडा सोडचे संपादक सर्वज्ञानी संपादक ताजी एक मीत आसता आनी तुका त्या मनशाक कितें सांगलां म्हळ्यार एक पेज बरी आनी एक पेज खाली दवरूं तें ताका मात कळ्ळी सांगल्या मनशाक म्हाका कळीत ना कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगलें आसतलें ती काणी परतून बरयतना जागो जायचे न्ही करेक्शन करून देखून तें तशें केलां ताणें चिंतलां जावं पुरो तूं बेजार पावनाका तुवें आतांय बरय कित्याक म्हळ्यार तुका आतांय उर्बो आसा बरें आनी दुसऱ्या पत्रांक धाड पत्रां इल्ली उणी आसा तुवें पळय वाचतलो कोणी म्हणी आसतलो म्हणजे तो मनीस खंडीत वाचता तुमकां भियेनाका त्या म्हणटाक देखून कोणेंय कितें सांगलें म्हणून बरें नासतना रावचें म्हळ्यार लुकसाण कोणाक तुका मात्र वचप्यांक कांय लुकसाण ना कित्याक म्हळ्यार तुवें बरयल्यार मात न्ही ताणें वाचचें वय मो वय आं फादर तुमचे सवाल विचारा साहित्य विशयांत हे दोळ सांगले पुरा म्हाका सोडून येयलेलें समजालें साहित्य म्हळ्यार जें कितें हेरांक बरें करता तें हर एकी साहित्य तें पद्य रुपार गद्य रुपार आनी पदा रुपार खंयच्याय रुपार आसयत कशें वांजेर म्हळ्यार कितें बरें करता तें साहित्य बुकांच्या मार्केटी गेल्यार मस्त बूक आसतात हांव गेल्लो आसा थोडे थोडे बूक मोलाक हाडिल्ले आसात पूण सडावत बूक हाडयतना टायटल पळोवन बूक हाडूंक वाचूंक पुरसोच ना ती काण घेवन वाचूंक सुरू करतना मस्त फावटी टायटला प्रकार कंटेंट ना बेजार जावचें आसा अशें जाता की थोडे फावटी बूक हाडूंचेच नाकात आनी कित्याक थंय एक टायटल भारी अट्रेक्टीव आसा आनी ताका लक्ष जाल्लें कंटेंट म्हाका जाय पूण वाचतना मेळना तें तशें एका तराचें बोगणां बरीं बोगणां दी वाचप्यान या बरोवप्यान कंटेंट प्रकार टायटल ताका त्या प्रकार आसयचें म्हणल्यार म्हजी बोगणां समा फादर सांगचें कित्याक म्हळ्यार खंयचेय लेखकान बरयल्लें वाचप्याक उपकार पडचें जायचें ताचें समजोन कांय तरी इल्लें कूट घालचें जायचें या ताची आशा बागोवचें आसलें जायचें अशें पुरो फादर या तुमी सकाळांक सांगचें गत तुमी एकल्याचेच बूक वाचतात गे ना साबारांचे बूक वाचतात साबारांचे बूक वाचता म्हणटा आसतना विंगड 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 रूस आसता कित्याक म्हळ्यार तो ताज्या चिंतपाची रूस तुमकां दिता सादी जाल्यार तुमी घेया न्ही तर कांदे घेवन दवरा तें तुमचें स्वतंत्र म्हणल्यार बरी कन्नडांत एक बरी गाद आसा कोणी ती तुमच्या आंगार ओण काणूचे न्ही ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಹೋದವ ಹುಚ್ಚ
म्हणजे फिलांक केश केदाळाय ते बरोवन आसलो ताका कोणी हेटला कुडले हांव येंतू उतार म्हाकाच सांगता देखून तुमी कांय बेजार पावचे नाका समजलें देखून तुमी फादरपण सांगलें हें बारीक गरजेचें कित्याक म्हळ्यार मुखल्या लेखकांनी हें चिंतीत की आमचे प्रास वाचपी बुदवंत आसतात तांकां जाय जाल्लें आमी बरयचें आमकां जाय जाल्लें आमी बरोवंक घालचें न्हय हें आमकां संपादकांक बारीक कश्ट आसा एकल्यान म्हाका बरयल्लें कळ्ळें संपादक सायबा तूं 3 कासाचो म्हणचो हांवें बरयल्लें तुका समजना देखून तूं फायज केन्नाय न्ही ताणें बरयल्लें तुवें म्हाका समजना ताणें काल्यां बरयलो म्हाका समजना वाचपाक मागीर काल्यां दिवचें हांवें पूण ते सांगतात म्हणल्यार कुठले म्हज्या वाचप्यांक हांव मोस करूंक हांव तयार ना हांगा साबार जाण थोडे लेखक आसता पळय कित्याक म्हळ्यार फेरर तो न्हू मस्त जाणांनी म्हाका बरयल्लें आसा म्हज्या पत्राक स्टँड एकलो हांगा दिता म्हाका मागीर जॉन फिरेरा ताणें मस्त बरयल्लें म्हाका आतां लवी बरयता हिंड्री अप्रूप बरयता आतां लवीची भुरगीं बरयता ती म्हाका कळीत ना हांगा उरले आसात हांगा जॉर्ज लगोरी आनी बुरा सकड आसात मुस्सन आसात पूण काल करचें म्हळ्यार सकडान समाधान करता आसतना म्हज्या खान सुलाक तो 2 वाजयतात कालें केलां तुवें कालें फायज केलां तुवें समजलें देखून हांवें म्हज्या मिती भितर रावचें म्हाका मुख्य कोण वाचपी तर म्हजेर बिगडले जर म्हज्या पत्रांक गतीच ना सांगा आतां आनी दुसरी कोणा सवाल आसा जाल्यार येस तुम्ही सवार नाटक बरयल्यात होय न्हय होय मस्त नाटक बरयल्यात बहुशा तुमच्या सुरविल्या तरणाटपणार सुरविल्या दिसांनी सबार नाटक बरयलें आतां नाटक बरयतात की आतां नाटकां बरयल्यार तांच्या फाटल्यान जावं म्हाका फुरसत ना एक निर्देशनाक दुसरें आतां नाटक ते नव्य नाटकां म्हणून ते आयल्यात ते आतां ते सिंबॉलीक म्हणून सांगतात पळय सांकेतीक तरान पुरा पूण आतां जें आमचें सांप्रदायीक नाटक हांव बरयतलें हांव त्या नाटकांक लोकांक खुशी आसा पसंद सक्कड आसा पूण कित्याक की नाटक फाटीं पडल्यात आतां नाटक हांवें बरोवना म्हाका पुरो जाला होय आमी मस्त नाटक खेळ्ळें आमी तुमचें तुमी बरयलेलें फेरारांत सबार नाटक आमी प्रदर्शीत केल्यात बहुशा 1980 तावन 1980 होय 81 त्या दळा तावन 90 म्हणसर मस्त नाटक आमी हांगासर फेरारांत सबार आमी प्रदर्शीत केल्यात खेळ्ळें आमी तुमी निर्देशन दिलां तुमी पयलें प्रारंभ नाटक बरोवंक सुरू केल्लें या तुमचें कविता या पत्रां ना हांवें काल म्हळ्यार पयलें सांगलां हांव कोंकणींत अप्रूप बरयतलो नात बरोवंकूच बरयनातलो हांवें पयलें तुळवेन नाटक बरोवंक सुरू केलें हांवें मागीर कोंकणी म्हाका वोन नाडलो म्हळ्यार ह्या मनशान एकल्या जेमी परोकासान हांव कन्नडान दिल्लें बरयतलो ताजे उपरांत कोंकणी केदाळ येवन टिकलोंगी ताजे उपरांत हांवें तुळू आनी कन्नडा सोडलें ताजे उपरांत कोंकणी कादंबरी बरयल्यो काणयो बरयल्यो नाटक बरोवंक सुरू केलें आनी नाटक बरोवंक घेताच आमच्या लोकांक हांवें बरयल्ली रीत बरी पसंद जाली कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या नाटका बरी हांवें आमच्या लोकां लागीं जावच्या बरी तुळू नाटकांतल्यान आयिल्लो देखून हांव म्हळ्यार म्हाका थंयच भायर उपकारप पडले फ्रेम तो देखून लोकांक भारी पसंद जालो हांवें पयलो बरयलो नाटक तुळू कोंकणी खंयसर आसा बचावी तो हांवें तुळू नाटक बरयल्लो बिरीपत्तीन बुता तो हांवें कोंकणींत धाडलो आनी तो लोकांक इतलो दुसलो गे म्हाका येवन पाडचा पडली भारी बरो नाटक तुजो भारी बरो तुजो नाटक म्हणून तेजो म्हणसर म्हाकाय कतून नातलें लोकांक असलें नाटक जाय म्हणून ताजे उपरांत बरयलो हांवें दी म्हाका बोगसोणें हे तुमी पळय तो सुपर हिट नाटक पुरा तशेंच तें पूण मागीर म्हाका भोगलें आतां कित्याक म्हळ्यार काजारी जाले म्हजी दूय वाडून आयली आनी बहुशा लोकांची तिके रुसी तिके विंगड जाता म्हणून देखून हांवें नाटक बरोवनचें तिके रावयलें निमाणो नाटक बरयलो तो हांवें जालें 36 नाटक बरयलें 36 मागीर रावयलें हांवें नाका आनी पुरो
हांवें साहित्या कशींत हांव सीद गेलो आतां ही सारतात तुज्या बरी सवालां नाटक कित्याक बरें ना म्हणून वय हांवें सच सांगचें जाल्यार नाटकच म्हजो जीव म्हजें पयलें ऑप्शनच नाटक ताज्या उपरांत हांव साहित्याक आयिल्लो आतां जाल्यार नाटक खंय आसा चलता जाल्यार हांव रावलो जाल्यार रावलोच न्ही देखून रावनातलें जावचें मिरान घरा वेळार पावचें न्ही येस हें निमाणें सवाल म्हूण आतां संपादकीन सांगलें आनी उरलीं सवालां काय आसात जाल्यार संपादकी लेगीत दिया ती म्हाका अणपावीत करतली जायत मो जायत धन्यवाद तुमी म्हाका बरें करून आयकलें आनी हो अवकाश म्हाका फेरारचे प्रेरण पत्राच्या संपादकी मंडळी हांवें बिगार बापानी दिला आनी संपादकी लवीन म्हाका भारी वत्तायन सांगिल्लें हांवें सांगलें म्हाका प्राय जाल्यार म्हाका येवंक जावचें ना म्हणून तुमी प्राय ते कितें उलयनाका संपादक जावन उलया म्हणून सांगलें त्या देखून आयकल्यार तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करून सांगता हांवें चुकून काय उलयल्यां तर म्हाका माफ करा देव बरें करून देव बरें करूं मानेस्त डॉल्फी कासिया हांकां मलगडो साहिती कोंकणी शेतांत सबार नाटकां काणयो संकल्पकाणयो बरयल्ले एक अनुभवी लेखक ते जावन आसात आनी आयच्या दिसा आमच्या ह्या कवी गोश्टीक हजर जावन प्रमुख उलोवपी जावन तांची बुदवनगाय आमचे सोबत तांणी वांटून घेतल्या डॉल्फी सर तुमकां हांगासर जमलेल्या सोमेस्ताच्या नांवी हांव तुमचो उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी डॉल्फी सराक ह्या दिसतिका दिवन मान करचें म्हूण आमच्या विगार बापा लागीं हांव विनंती करता आनी आतां मुखलो भाग आमी येदोळ म्हणसर राखून आशिल्लो कवी गोश्टी पोएटिका 42 हे सोलोन व्हरूंक हाचें सुकाण घेवंक हांव मुखार आपयतां मानेस्तीन डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टलिनो आनी मानेस्त हेनरी मास्कारेन्यास तुमी मुखार येवन हे पोएटिका 42 हाचें सुकाण घेवंक विनंती करून आतां मायक तुमचे हाती हॅलो मोगाचें नांव पोएटिका 42 आज आमी हांगासर ह्या वेदीर चलोवन आसा फेरारचे प्रेरण पत्राच्या रुपयोत्सवाच्या ह्या संदर्भार प्रत्येक जावन फेरारच्या कवींक
एक वेदी दिजय तांकां कवितेचो रूच दाखयजय आनी फेररकारांनी कविता मुखार सावन उरयजय ह्या उद्देशान कवी गोश्टी आमी चिंतून हाडली मानून हाडली आनी आज ती रुत जाल्या हाका पाठिंबो जावन आमी आसाव तुमच्या फिरगजगारांक आमी पाठिंबो दिता अशें पोएटिकोचे कवी हांगासर आयल्यात मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक ह्या पोएटिका 22 कवी गोश्टीक मानासो आनी मोगासो स्वागत मागता हांव हेनरी मस्करेनस हांव डॉक्टर फ्लेविया कॅस्लिनो मणिपाल सर्वांक बरो येवकार कवी गोष्टी कविता मुखार सुरू वचचे पयलें थोड्यो नियमां सामान्य नियमां तुमच्या मुखार दवरता हांगासर 4 पंक्ती आसात 4 पंक्तींनी ही कवी गोश्टी जाता हर एका पंक्तीर 5 कवीक आमी मुखार आपयता तुमी हांगासर येवचे तुमची मनाची बसका तुमी स्विकारसूंची ताच्या उपरांत तुमचे नांव आनी वळख दिता आसतना तक्षण तुमी मुखार येवचे आनी त्या वेजीचेर रावचे तुमची एक संक्षिप्त वळख आमी दिता आनी त्या संक्षिप्त वळखे उपरांत तुमी कविता मुखार तुमची कविता तुमी सादर करची सादर करता आसतना तुमी जाता तितली सुंदर रितीन आनी सोळीत रितीन तुमी सांगा तुमी प्रदर्शन करा आमकां सर्वांक मनापसंद जातली बऱ्यो कविता तुमी बरयल्यात तुमच्या हाती एक चीट येता आयल्या ती तुमच्या बसान दवरा आतां सद्याक कविता आयकोन साकोन ताची सुंदरता ताची माधुर्य ताचे लय आनी सदरपण सक्कड पळोवन एका व्यक्तीचें नांव तुमी दिया तांतू बरया अकरेक बरया आनी त्या व्यक्तीक आयचो तुमच्या सर्वांचो मोगाचो कवी म्हणून आमी मानून घेतले आनी ताका एक ल्हानसो पुरस्कार आमी पोएटिका दितले त्या देखून तुमकां कवितेच्या ह्या सुंदर भगिंत आमी मुखार सुन येता आतां हांव ही कविता सदरपणाची मांची तुमच्या खातीर हांगा उक्ती करता दया करून मुखार या एडविन पिंटो रैमंड डिकुना ताकोडे विनोद पिंटो प्रतिमा क्लारा आनी जॉर्ज लिगोरी सुरतकल सकयल बसलेले 1-2 ताळयो दिल्यार बऱ्यो आसल्यो हे पोएटिका कवी गोश्टीचे व्हडले मांडे हे 5 जण आसात न्ही ल्हानशे आनीक आसात तांचे तावन अपूर्वयाच्यो कवितो तुमकां येतल्यो एडविन पिंटो मुळान फेरारगार मुच्चूरवाड्यांत आसलो आतां गंटल कट्टेंत वस्ती करता क्रशिताची व्याप्त बरोवपी कवी आनी कवितेचो मोगी ताचो कवितेचो संग्रह येदोळसूत ताणें मोकळीक केला लोकार्पण केला ह्या सुवाळ्यार तो ताची सुबीत एक कविता आमचे मुखार सदर करतलो दयाकर आयका सर्वांक मोगाचे प्रणाम म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा रुचीचें जिवितांत संतोशाची रूच साकोंक बऱ्यांतलीं बरीं बोगणां चिंतना आठोवन काळजा वाणांत असलें आळ्यान वांटूंक जाय जिवितांत संतोशाची रूच साकोंक बऱ्यांतलीं बरीं बोगणां चिंतना आठोवन काळजा वाणांत असलें आळ्यान वांटूंक जाय आमचें जिवीत पेर्ल्यान साकोन असो उद्गार सोडूंक जाय म्हज्याय काळजांत असलेंच रांदप शिजोवंक जाय आमचें जिवीत पेर्ल्यान साकोन असो उद्गार सोडूंक जाय म्हज्याय काळजांत असलेंच रांदप शिजोवंक जाय कोशेरदा सांबाळडो उक्तो पुर्तो उगडून बरोडो किडी कोयर आसल्यार उतोळ तोडप्यांत आसून काडूंक जाय कोशेरदा सांबाळडो पुर्तो उगडून बरोडो किडी कोयर आसल्यार उतोळ तोडप्यांत आसून काडूंक जाय मोगा त्यागा सेवेचीं बोगणां शिजोवन कश्टांनी तोकोण कुमकेक भुकेल्ल्यांक
काळजा मोडक्यांतले मोगा दोयेन दादोशी वाडूंक जाय. मोगा त्यागा सेवेची बोगणां शिजोवन कश्टांनी तोकोण कुमकेन बुकेल्ल्यांक काळजा मोडक्यांतले मोगा दोयेन दादोशी वाडूंक जाय. हंकारी तिकसाण वडपणाची आमसाण रूस बिगडयता सत्राय आसूंक जाय. हंकारी तिकसाण वडपणाची आमसाण रूस बिगडयता सत्राय आसूंक जाय. रूस दिवचें मीठ मितीन वापरन हेरांनी सेवतना मिठ्यो मारूंक जाय. रूस दिवचें मीठ मितीन वापरन हेरांनी सेवतना मिठ्यो मारूंक जाय. उतरां करनेनी स्वार्थान पुंजयशी तर वेतेलें बेडशेवन स्वार्थान पुंजयशी तर वेतेलें बेडशेवन उतरां करनांनी मनशापणाचें कुलेर रुंद गूंड आसूंक जाय. उतरां करनेनी मनशापणाचें कुलेर गूंड रुंद आसूंक जाय. गोडशें जिबेक कोडशें भलायकेक म्हणून जेवणांत बागेतेलां भोगूंक जाय. गोडशें जिबेक कोडशें भलायकेक म्हणून तुज्या जेवणांत बागेतेलां भोगूंक जाय. कालतेपणान सोंसणिकायेन शिजलेलें जेवण पेल्या संगी वांटून सेवतना तुजो संतोश हेरांनी पळोवन देवा लागीं ताणें अशें मागोवंक जाय. कालतेपणान सोंसणिकायेन शिजलेलें जेवण पेल्या सगळीं वांटून सेवतना तुजो संतोश हेरांनी पळोवन देवा लागीं ताणें अशें मागोवंक जाय. असलें रुचीक जिवीत हांवें जियोंक देवा म्हाकाय तुजी कृपा जाय. असलें रुचीक जिवीत हांवें जियोंक देवा म्हाकाय तुजी कृपा जाय. देव बरें करूं. बारी बरी कविता. आमी सगळ्यां जेवता खाण खाता आनी तातूंत आमी खाली गोडशेंत खायना. जशें आमकां आमच्या कुडीक वाडोवंक घट करूंक सर्व अशें म्हणटात न्युट्रिशियस फूड म्हणटा आमी सक्कट जाय. तशें जिवितांत ती गोडसाण कश्ट सुख दूख सर्व जाय आनी तशें आमी आमचें जिवीत बरें करून रुपीत करूंक जाता म्हणटात एडवीन बाब. दिनवास तुमकां. थँक्यू. अपूर्वयाची कविता प्रस्तुत केल्ल्या एडवीन पिंटो तुमकां देव बरें करूं. मुखलो कवी आसा विनोद पिंटो. वृत्तेन कृशीक एक बरो खेळगाडी पळयतना कळटा कसलें फिजीक ताचें. खेळाची उमेद आपले सकी दवरूंक ना. बगार तरण्या तकल्यांक सांगात घालून उत्तेजन दिवचो एक समाजसेवक. आतां ताची एक सुंदर कविता हांगा आमचे मुखार सदर करता ताका आमी आयकुया. देव बरो दीस मागता. म्हजी कविता जावन आसा फाटीं दिया म्हाका म्हजे ते आदले दीस. नाकात म्हाका हे बरे दीस बरी असली तीस नीस आनी पेज. नाकात म्हाका हे बरे दीस बरी असली म्हाका तीस नीस आनी पेज. मासले 21 मासाक 30 300-400 रुपयांक हप्त्या समान सुशेगान वयतले दीस. मासले 21 मासाक 30 300-400 रुपयांक हप्त्या समान सुशेगान वयतले ते दीस. नाका म्हाका हो बऱ्या दिसांचो वेस फाटीं दिया म्हाका म्हजे ते आदले ते दीस. नाका म्हाका हो बऱ्या दिसांचो वेस फाटीं दिया म्हाका म्हजे आदले ते दीस. 15 लाखांच्या आशेक पडलो भांगराचे रस्ते सपणूंक लागलो. 15 लाखाच्या आशेक पडलो भांगराचे रस्ते सपणूंक लागलो. बुलेट रेलार मंगळूरतान बेंगळूर पावलो. धव्या काड्याच्यान काळो दुडो हाडसो देखलो. बुलेट रेलार मंगळूरतान बेंगळूर पावलो. धव्या काड्याच्यान काळो दुडो हाडसो देखलो. म्हज्या कानार फूल दवरून तो मात्र भोवंक लागलो. म्हज्या कानार फूल दवरून तो मात्र भोवंक लागलो. ओट म्हजो दामून सोडला आतां मात्र सुरसोरोंक लागला. ओट म्हजो दामून सोडला आतां मात्र सुरसोरोंक लागला. नाका म्हाका हो बऱ्या दिसांचो वेस फाटीं दिया म्हाका म्हजे ते आदले दीस. अमृत काळाच्या सोदनेर आसलो GSTन सगळें म्हाका लुटलो. अमृत काळाच्या सोदनेर आसलो GSTन सगळें म्हाका लुटलो. पोरन्या नोटांनी हात सोडलो बँकांनी आसलेलें लुटलो. पोरन्या नोटांनी हात सोडलो बँकांनी आसलेलें लुटलो. तो मात्र संवसार भोवंक लागलो हांव मात्र घरास उरलो. तो मात्र संवसार भोवंक लागलो हांव मात्र घरास उरलो. सपनांतलो हांव जागो जाला वेळ आतां उतरून गेला.
स्वप्नांतलो हांव जागो जाला वेळ आतां उतरून गेला ते मात्र पडल्या पोंदा देवळां खातीर कोणूंक लागल्यात ते मात्र पडल्या पोंदा देवळां खातीर कोणूंक लागल्यात सिस्टम पाद्रींक जैलांत लोटल्यात सिस्टा पाद्रींक जैलांत लोटल्यात हात म्हजे पोटकिऱ्या हात संकळींनी बांदून घाल्यात हात म्हजे पोटकिऱ्या संकळींनी बांदून घाल्यात पाटिंदिया मुझे आदले ते दीस पाटिंदिया मुझे आदले ते दीस कळ्ळें ना म्हाका तुमी पांगुरलोलो वेस पोरत्यान जेवल्यारी वडना नीसानी पेज पोरत्यान जेवल्यारी वडना नीसानी पेज चार उतरां उलोवंक तरी अवकाश आसा चार उतरां उलोवंक तरी अवकाश आसा कोणी म्हणचो ना तूं पाकिस्तानाक वच कोणी म्हणचो ना तूं पाकिस्तानाक वच देव बरें करूं बहु अपूर्वयाची कविता विनोद बाब प्रस्तुत परिस्थितीचेर नदर घाल्या आरसो ताणें आमच्या मुखार धरला फाल्यां परत आमी एकपुटचें डिसिशन काडूंक आसतना कशें चिंतून काणगे जाय म्हणलें आमकां सांगलां विनोद बाबान दिनवास तुमकां. मुखली कवयित्री आसा प्रतिमा क्लारा एक उदयोन्मुख बरोवपी कांय थोड्या पोएटिका कवी गोश्टींनी तिणें भाग घेतला कविता सदर्पण केल्या आदी पालडकाची आतां आमची सुनती आमची सून जाल्या उपरांत ती पयले फावटी कविता सदर्पण करची आसा ती आतां तिची कविता आमचे मुखार दवरतली. म्हज्या कवितेचें नांव रीत नीत. आदी मगा मलगड्यांनी आमच्या महान पुर्वजांनी गल्ली पांपाडे बांदिल्ले आखाडे रिती रिवाजेचे न्याय नितीचे आज आमी तांच्या भुरग्यांनी पांपाळी काडून कॉन्क्रीट सांके आखाडे काडून रुंद रस्ते केले बरे आनी वायट सर येवन वरले हर एका रितीक एक नीत आशिल्ली हर एका सांगणेक एक ओल आशिल्लें आज ते चोर आमी होगडयलां आधुनिकतेच्या आवराक सोर वाडून गेला महान मलगड्यांनी पुर्वजांनी आमकां ते करूंक नजो हें म्हणूंक ना अशें इशारे दिल्लें विवरण दिवंक ना दिवंक तांकां पुसत नातिल्ली गरज नातिल्ली आज चिंतून विमर्शो केल्यार कळटा हर एका इशाऱ्याक अर्थ आसा नीत आसा आमकां सर्वांक अर्थ करूंक वेळ ना देव बरें करूं. बहु बरी कविता. आतांच्या परिस्थितींत घरच्यांक वडिलांक तांणी दिवच्या इशाऱ्याक आमी चडावत जावन पाठ करून मुखार वेता आनी आमचे म्हणले आतांचे जिवीत ह्या आधुनिकताक प्रमाणे आमी जिवंक आशेता तेन्ना आमी थोडे फावटी चुकता थोडे फावटी मुखार वचून आमी पाटी येवंक पडटा ताच्या पयलेंच आमी इल्लेशें आयकुया कान दिवया इशाऱ्यांक आनी मुखार या म्हणटा आमची बाय. दिनवास तुमकां. थँक्यू. मुखलो कवी आसा मोगासो रेमंड डिकुन्ना. पिंगारा पत्र क्रिस्तांव समुदायाचे कन्नड पत्र बारी सुंदर तरान तो संपादकपण करना आसा. बरो कवी बरो वाग्मी आनी बरो लेखक. चार ओळी ताची पसंदीची व्याप्त त्या आकारांत तो बरी चार ओळी बरयता. आज आमच्या मुखार एक सोबीत कविता दवरून आयला गणगणीत उतरान तो आमच्या मुखार सदर करतलो ताका आमी आयकुया. देव बरें करूं. हेनरी आमच्या बागेंत मस्त फुलां जातात आमच्या समाजांत ती मस्त कामां कारबारां समेस जातात आनी हर एक काकी तांचें प्राधान्यता मेळटा. ह्या बागेंतल्या फुलांक माली कडेन एक संबंध आनी माली आनी ह्या बागेंतल्या फुलान उलोवची एक रीत. हांगासर मोठवी कविता बागेंतलीं फुलां
थाली मुजी काली असली, थाली मुजी काली असली आणि ती आता मेळी लागली. थाली मुजी काली असली त्या देखून ती आता मेळी लागली. हळशीक म्हणून ती भायर उडयली. हळशीक म्हणून जेवण जाल्या उपरांत थाली भायर उडयली. चिक्के पयले पोट भरलेली, चिक्के पहिले ती पोट भरलेली, सोबीत करून मांडलेली, लेवून जेवून उश्टे गेल्ली, लेवून जेवून आता उश्टे गेल्ली देखून भायर उडयली. त्याला तुपान भरून असली, त्याला तुपान भरून असली. हरबोस बुकेक ताका जाय जाली, हरबोस बुकेक ताका जाय जाली. पोट भरतस वली जाली, पोट भरतस ताका वली जाली. हांव नको ही शिरी गुंडी कसली, हांव नको ही शिरी गुंडी कसली. बुकेक आनी कोणी येतली, बुकेक परत आनी कोणी येतली. ही थाली परत तांकां खुश करतली, ही थाली परत तांकां खुश करतली. आता हाणें मात्र भायर उडयली. माली मन चिवळाय नाका माली, मन तुजें चिवळाय नाका माली. तुज्या हितलांत असली आनीकी फुलां फुलतली, तुज्या हितलांत आनीकी असली आनीकी फुलां फुलतली. देव बरें करूं. भोव बरी कविता. रेमंड बाबान आमकां काम जालें वॉयस मेलो म्हणल्या गादी प्रमाणे आमकां केन्ना ते कांय दिता तेन्ना सक्कड सोबीत दिसता. ताचे उपरांत आमकां कितें मेळचें मेळना ताचे उपरांत ते आमकां सोबीत दिसना या गलीज दिसता म्हणल्या विशीं सांगलां. हे जिविताचे हर एक दिसाचे आमी पळोवची गजल. दिनवास रेमंड बाब. मुकलो कवी आसा जॉर्ज लिगोरी सुरतकल. जॉर्ज लिगोरी सुरतकल म्हणा, लिगोरी हिरगन म्हणा, या पेपरे डूम म्हणा, तो फकत आसता आनी तो हेरांक ह्यासयता. MRPL तो व्याप्त MRPL काम करता तो आनी लेखाना बरयता. वळचीजर सुरतकल फिरगसपत्राचो संपादक आता ताची कविता आमचे मुखार सादर करता. मोगाच्यानो आज हास्य कविता लेखना पूण आमी चडावत कविता चलया विशयान बरयता, स्त्रिये विशयान बरयता, पिसोळा विशयान बरयता, प्रकृती विशयान बरयता, आवय विशयान बरयल्यान, बापाय विशयान बरयता, भुरग्या विशयान बरयता. पूण हांवें एक ह्या जाका विशयान बरयला. ह्या जाका विशयांत विशय काण घेवन बरयला. ह्या जाक म्हळ्यार कितें म्हणून हांगा एक त्या जाका आसा. तुमी सांगा नाका ती मस्त ह्या जाका आसले कडेन वचून वाच म्हणून. चान्स मेळ्ळ्यार वाचचें. ओके. आनी धर्म भयणी बेजार करनाका, तुमचे आनी एक फावटी बरें. आतां ह्या जाका विशयान, ह्या जाका तूं पवित्र तेलान माखलेलो, क्रिस्ताच्या स्थानाक विंचलेलो, पवित्र सभेच्या मिसावाक धाडलेलो, देवानच तुका विंचून काडलेलो. ह्या जाका तूं जल्मल्ल्या कुटुंबाक सांडून, पिरगज कुटुंबाक वेंगून, जबाबदारेक माते मारून, जिवीत सरताई स्वताक जरोवन. ह्या जाका तूं जल्मल्ल्याक बाप्तिस्म दिताय, मेल्ल्याक मातयेक बायताय, मोदें भावार्थाची सतां शिकयताय, जल्मातान मरणा पर्यंत तूं जाय. ह्या जाका तूं सर्वांक समान दृश्टेन देखताय, सगळ्यांक आपलींच म्हूण लेखताय, तुजे कश्ट समस्या लिपयताय, लोकांच्या गरजांक पावताय. ह्या जाका तूं घडयेन जिनस कसो बदलिताय, मरणाचे मिसार दुखेस्त दिसताय,
संभ्रमाच्या मिसार उल्हास बरीत असताय सध्या मिसार भक्त सांभाळताय ह्या जाका तूं म्हजे बरीत मनशा सैंबाचो रक्त मासाच्या कुडीचो सैंबीक आसेक काडून घालचो निस्कळपणाची आंगण सांबाळचो अकरेक लायका तूं ह्या जगाचेर शिणा नाका ल्हान ल्हान चुकी व्हड करी नाका मनशा काळीज आसा ताका कसकेन सांगल्यार आयकतलो तुका देव बरें करूं ही कविता हांगाच्या विगारांक समर्पित कितली बरी कविता लिगोरी बाब तुम्ही खंयच्याय विशयाचेर कशी कविता बरयत आनी कितलें बरें करन तांच्या सॅक्रिफिसा वयर बरोवन आमकां लायकांक की आमी कशें तांकां एक गौरवान आनी तांच्या सॅक्रिफिसाचेर आमी तांकां गौरव दितजे म्हणलें तुमी दाखोवन दिला केदाळय हांसूंक करचो आज आमची जबाबदारी शिकोवंक लागला दिनवास तुमकां लिगोरी बाब हांगासर पयली पंगत आखेर जाता त्या कारण वेदीर आसलेल्या कवींनी मुखार आपली बसका स्विकार करची आता दुसरी पंगत फेरार गर्ल्सांची रॉल्विया रेबेल्लो प्रिया सिक्वेरा फादर जेम्स डिसोजा हिल्डा पिंटो आनी रॉनी अल्बुकर्क तांणी दया करून मुखार वेदीर म्हणून आपली बसका स्विकार करची दोन ताळयो तांकां देव बरें करूं रॉल्विया रेबेल्लो फेरार फिगर्स ती वस्ती करता नित्य धर्माय वाड्यांत जे वस्ती उलोवपी भाशण स्पर्धांनी DSC हंता पर्यंत स्पर्धेक जावन आपलें तालंत तिणें दाखयलां फिर्गजेंत YCS अध्यक्ष जावन तिणें बरी सेवा दिल्या आतां फादर मुल्लार्स हॉस्पिटलांत फिजिओथेरपी शिकता ती आपली फुडलत कविता आमच्या मुखार प्रस्तुत करता सोमेस्तांक प्रणाम म्हज्या कवितेचें नांव नासाची वाट मनीस संवसाराचो विबाड करता रूख झाडां धरणीक शेवटायता आशा ताची सडत वेता भुंय बाटांचो नास जाता आशा ताची सडत वेता भुंय बाटांचो नास जाता दगी दावेन कश्ट भोगता आवरा लोटाची भिरांत दिसता तवळ देवाचो ताका उगडास येता आपणाक राख म्हूण बोबाट मारता तवळ देवाचो ताका उगडास येता आपणाक राख म्हूण बोबाट मारता रूख झाडांनी पृथ्वी समतोलान उरोवन घेता मनशां मोत उजवाडावंक देव सोदता मनीस मात्र आपणाक जाय तशेंच करता आनवार येताना पृथ्वेच्या रकणेचो सपूत घेता मनीस मात आपणाक जाय तशेंच करता आनवार येताना पृथ्वेच्या रकणेचो सपूत घेता देव तरी हर काळी सोसून व्हरता मनशा पाताक गड उतरोवनूच वेता पृथ्वी तांकता तितलें तांकून धरता एक दीस वाडी सोमेत वसूल करता पृथ्वी तांकता तितलें तांकून धरता एक दीस वाडी सोमेत वसूल करता देव बरें करूं भोव बरी कविता बाये आतां नास पृथ्वेक आमी कशें प्रिजर्व करी जाय कशें बरें करून आमच्या सांगाता वाडोवंक सडी जाय आनी त्या पृथ्वे संगे आमी कशें वाडत जाय म्हणलें आमकां ती शिकयता ल्हान तरी व्हड चिंता दिनवास तुमकां परबी तुमकां मुखली कविता आमच्या विगर बाप फादर जेम्स डिसोजा फादर जेम्स डिसोजा जल्मान बेळा फिरगजेचे उजिरेंत सेवा दिवन हांगासर आमच्या फेराराक आयल्यात भोव मोगाळ मोवाळ आनी बरे वाचपी बूक आनीन वाचतात ते मोलाक घेवन वाचतात तांणी सांगलें आनी बरे वाचपी वाचतात मात्र न्ही
तासो नियाळ ताची समजतात आनी नियाळी करतात. फादर तुमचे तावन एक पयली कविता. कवितेचें तकलें नांव मंदामेंत. कर तूं मोग पेल्यासो, कर तूं मोग पेल्यासो, दिला मंदामेंत सोम्या जेजूसो. राग हगे मोसोरो विसर, राग हगे मोसोरो विसर, नाका सासार बेजार सेजार. सोदूंक नाका पेल्या दोळ्यांत किसार, आपणाचें लिपोवन हेरांचें गाजोवंक सासार. आपणाचें लिपोवन हेरांचें गाजोवंक सासार. देखून बक्षी भावाक, देखून बक्षी भावाक देवा मोगा खातीर जाची देख लोकां मुखार. उदेल्लो दीस बुडटा वेळार, पयण तुजें वसो मुखार. देखून फातका काळोख काडून उडय, देखून फातका काळोख काडून उडय, जिणये वाटेक उजवाड फांकय. देव बरें. बहु उत्तम कविता पाद्रेबानो. आमी केदाळे अशेंच करता. आमकां पेल्यांचें दिसता, आमचें दिसना. तेन्ना आमी कशें करीचें म्हूण, कशें जियेचें आनी दुसऱ्यांक पळोवचे पयलें आमकां आमी पयलें पळयचें म्हूण सांगता आनी माया मोगाचें जिवीत आमी जियेचें म्हूण उलो दिता आमचो पाद्राबाज. दिनवास तुमकां फादर. कवी गोश्टी मुखार सरचे पयलें एक ल्हानसो विराम. कोंकणी लेखक संघ कर्नाटक हाचो संचालक ते आतां तांच्या थोड्या गरजा निमती वेतात. तांकां ह्या दिसतिका दिवंक आमच्या विगार बापा लागीं विनंती करता. देव बरें करूं फादर. देव बरें करूं रिचार्ड सर. कवी गोश्टी मुखार सरता. मुखली कविता आसा हिल्डा पिंटो. वृत्तेन शिक्षकी प्रेरणाच्या स्पर्धांनी तिणें पात्र घेतला आनी हेरांकी पात्र घेवंक तिणें उमेद दिल्या. ती आतां एक कविता प्रस्तुत करतली. अशी आसा एक काणी, ही कसली रयताची जिणी. भात रांदवय पुरो पडना म्हूण चिंतून चिंतून गुड्या गांद्याक मारली कणी. लायली माडी हजार हजारांनी, लायली माडी हजार हजारांनी. सांगचें कितें ओडपणाची म्हणणी, चिंतलें मेजयेत खास लाका लाखांनी. देखता देखता पावस वतलो म्हयन्या गटल्यांनी. रैत उरलो घरांत भिरांतीच्या चिंतनांनी, रैत उरलो घरांत भिरांतीच्या चिंतनांनी. बोंडी मारतना तोटान दुकां देवलीं दोळ्यांनी. रोगान झडलें तरली पोपळ आरोवन हाडलें गोणयांनी. पावस वोत लेकिनाशें पोट मारून केल्लो बेसोर घोळोनी. लाखांनी नश्ट भोगोन काबार जाली रयताची खाणी. लाखांनी नश्ट भोगोन काबार जाली रयताची खाणी. देव बरें करूं. बहु बरी कविता हिल्डाबाई. रयताची काणी ताणी सांगली. थोडे फावटी अभलेस कोणना आमकां एका तावन आनी एक कडेन वचोवंक ह्या बेळें बदलोवंक प्रेरीत करता. तर आमी खंयचेंय नवें सम हाडच्या पयलें बरें करून चिंतून समजून मुखार वचया म्हणटा हिल्डाबाई. दिनवास तुमकां बरी कविता. रोनाल्ड अल्बुकर्क मंजनकट्टे. एक उत्तीम गावपी वृत्तेन इन्शुरन्स एडवायझर. प्रवास ताचो हव्यास. आतां ताची सोबीत कविता आमचे मुखार दवरता. कविता बापाय विशीं. सकाळी उठताना तूं आसनाय, सकाळी उठताना तूं आसनाय. दोळे वाटारतना तूं म्हाका दिसनाय, दोळे वाटारतना तूं म्हाका दिसनाय. सांजेचे जेवणार तूं सांगाता मेळटाय. दोळ्यांक न्हीद येता आसतना तूं येताय आनी म्हाका आरावन धरताय.
पावस वारें वादळ हिंव दग केतेंच तूं लेखिनाय विशेवाची परवा तूं केदींच करिनाय घेवन उर्बा फुडल्या दिसाची सदांच धैर्यान मुखार सरताय तूं केदींच थकानाय तूं केदींच थकानाय सबार बोगणां आनी चिंतनां आरायताय आनी नेरायताय तुजेच तकी आमी कुशाल बरीत आसा जंय म्हूण तूं पेसाडताय आमी कुशाल बरीत आसा जंय म्हूण तूं पेसाडताय बरोवन वमतसर बरोवंक आनी पुंजावंक तूं वावुरताय बरोवन वमतसर बरोवंक आनी पुंजावंक तूं वावुरताय मागणे रजार तूं केदींच सुकयनाय तूं सर्वां बरी न्हय इल्लो मात्र कडक अशें तूं दिसताय तरी सालेन बारीस चुरुक भितरल्या भितर तूं बारीस दयाळ आनी मोगाळ पारकूंक कश्ट तरी हेर कोण मेळात तुजे बरी पारकूंक कश्ट तरी हेर कोण मेळात तुजे बरी जर तर तूं ना जाशी तर जिवीत अधुरें जर तूं ना जाशी तर जिवीत अधुरें तूं भोव मोलादीक सर्वस्व जाणार तूं सदांच धैर्यादीक कांबतूं बळादीक सदांच धैर्यादीक कांबतूं बळादीक दिसाचें तूं सुर्या बरी रातचें तूं संद्रेमा बरी पालवानांतलो दिवो उजवाड तूं आमच्या जिणयेचो पालवानांतलो दिवो उजवाड तूं आमच्या जिणयेचो देव बरें करूं भोव बरी कविता संबंध असो अर्थ आणि त्या आमच्या जिवितांत संबंध कशे दिव्या बरी प्रकाश पांकयतात म्हणलें समजयता ही कविता दिनवास तुमकां मुखली कवयित्री प्रिया सिक्वेरा बरी भाशणकार ती बरी संघटक कृषीक उद्यमी सांगातच आळवज कॉलेजींत MBA डिपार्टमेंटांत HOD बहुमुखी म्हणटा आमी आतां ती PhD करन आसा PhD मुखार सरून आसा तिची सोबीत ती कविता आमचे मुखार म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा हांव कवी न्हय पांचव्या रंगान बरोवन रानवट जाग्यार विकाळ रुखां मोदें रुचीक फळाक जल्म दिवन बर्मान फांटे विस्तारवन उबो आसा बर्मान फांटे विस्तारवन उबो आसा जर तुका म्हजें फळ रुसोवंक ना तर जर तुका म्हजें फळ रुसोवंक ना तर सांगनाका तूं हांव बऱ्या फळाचो रूख न्हय सांगनाका तूं हांव बऱ्या फळाचो रूख न्हय सूख म्हजी न्हय म्हज्या फळाची सूख म्हजी न्हय म्हज्या फळाची रूस नातलेल्या तुज्या जिबेची पिरवल्ल्या तुज्या मोतीची रूस नातलेल्या तुज्या जिबेची पिरवल्ल्या तुज्या मोतीची विशिष्ट व्यक्तित्वान वाडोवन कळीत नातलेल्या जाग्यार तालेंता मोदें विविध कविता बरोवन कालतेपणी जियोवन आसा सोलोवन आसा जर तुका म्हजी कविता समजूंक ना तर जर तुका म्हजी कविता समजूंक ना तर सांगनाका तूं हांव कवी न्हय सांगनाका तूं हांव कवी न्हय सूख म्हजी न्हय म्हज्या कविताची पातळिल्ल्या तुज्या काळजाची दट्ट जाल्ल्या मोतीची पातळिल्ल्या तुज्या काळजाची दड्ड जाल्ल्या तुज्या मोतीची आगरून तुजें कान समा मोतीर येवन मोत तुजी पाजून काळीज मोव करन फोळ म्हजें कावून पळय कविता म्हजी वाचून पळय आगरून तुजें कान समा मोतीर येवन
मोत तुजी पाजन काळीज मोव करन फळ म्हजें खावन पळय कविता म्हजी वाचून पळय. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकांय. आमी आयच्या कवी गोश्टींत 2 कवितांक विश्लेशण करूंक चिंतलां. आतां लवी गंजी म्हणटा येवन ह्या कवितेचें विश्लेशण करतली. पयल्यान हांव मानून घेता हांव कवी न्ही आनी प्रियान बरयलेल्या ह्या कवितेच्या विशयांत मोटव्यान विश्लेशण करूंक आशेता. खंयच्या अर्थान आनी खंयच्या गुंडार्थान ही कविता प्रियान बरयल्या तें म्हाका कळीत ना. ही कविता वाचता आसतना आनी ही कविता परत परत मनन करता आसतना म्हज्या गमनाक गेल्ले थोडे विचार ह्या कवितांत आधुनीक साहित्य आनी सांप्रदायिक साहित्य कितें आसा ताच्या विशयांत कांय थोडो प्रकाश फांकोवचे प्रयत्न जाला. त्या विशयांत कांय थोडे चिंता पटोवचे प्रयत्न जाला. आधुनीक साहित्य म्हळ्यार आमी कसरीक व्हडली मायन सुणो जर येयल्ले बरी मोबायल स्क्रोल अप स्क्रोल डावन करन थम्स अप दिता इमोजी दिता तसलें. त्या साहित्यान कितें आसा आनी कितें ना तें खंडीत वाचून जायते इमोजी दिना. नांव पळोवन ही कोणाचें किमून पळोवन ताका संतोश जावच्या खातीर एक इमोजी आमची. आज AI म्हणलें एक आसा आनी हाच्या वरवीं कसलेंय एक रांदून वाडूंक साध्य आसा. आनी तसल्या एका संवसारांत आमी आसता आसतना नीज तालेंतांनी नीज कितें तालेंत आसा तें गळसून बरयल्ल्या एका वाचपाक एका साहित्याक कितलें मोल मेळटा. विकाळ वाचपा म्हणल्यार आज तुमी खंयच्याय एका उद्देशान एक पट यूट्यूब ओपन केलो तर जाल्यार संवसारच तातूंत उक्तो जाता. आमकां गरज ना तुलो आनी एक पुटी आमी तातूंत तिळटाव म्हूण सांगून जाल्यार तो संवसार आमकां परत परत कांतोवंक लागता. आमी त्या त्याच संवसाराचे जावच्याक आमकां तें ओडटा. त्या खातीर असल्या विकाळ रुखा मदें बरें साहित्य कितें आसा तें आमी ताकाच एडिक्ट जाल्या तर असल्या विकाळ साहित्याक एडिक्ट जाल्या तर बरें साहित्य आमकां वाची जाय म्हूण सांगून भोगना आनी ताची रूच आमकां बरी म्हणून लागना. आनी असल्या भोगनांनी असलें एक भावन आमकां ह्या कवितांत बळान उजार जाता. सांगता बरें साहित्य कितें आसा बरेंपण कितें आसा तें वापरून पळय तें वाचून पळय. जर म्हजें साहित्य तुका रूच आना तर जाल्यार तें वायट म्हणून तूं फायसाल दिनाका. तें वायट म्हणून फायसाल दिवंक तुका हक्क ना. कित्याक तुवें वाचचें साहित्य सारकें ना. त्या खातीर तुका हें रूच आना. आनी आधुनीक संवसाराक एक बरें साहित्य वाचूंक आनी बऱ्या साहित्याचें मोल कितें म्हणून कळोवंक ह्या कवितांत कवयित्रीन प्रयत्न केला तशें म्हाका भोगता. विस्नार उतरां कवितेचो वाळो बरो आसा. उतरां विस्नार आसात. भावनांक जुगतीं उतरां जुगत्या जाग्यार बसोवचे प्रयत्न प्रियान केला. आनी हें एक भोव बरें प्रयत्न. एका कालार सत सांगचें जरा म्हजे न्ही पयलें प्रिया बरयतालें भाशणां करतालें. कित्या खातीर रावलां या खंयच्याय एका कोणशार मुखारून आसा तें म्हज्या गमनाक येवना. बरें साहित्य तुजें तोंड रचन जाता प्रिया. वेळ ना म्हणचें कारण न्ही. हांव म्हाका कारण दिता. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हाका वेळ ना म्हणून चिंतालें आनी 2021-22 ह्या 2 वर्सांनी 2021 आनी 22 ह्या 2 वर्सांनी हांवें सांजेर रेग्युलर कॉलेजीक वचून MA केलें. सांजेर इवनिंग कॉलेजीक वचून वेळ आसा म्हणून म्हाका त्या दाळा भोगलें म्हजे कडेन इतलो वेळ आसा म्हणून प्रयत्न केला. खंडीत वेळ आसा. साहित्य तुजें तान मुखारून वचून दिवन आशेता. देव बरें करूं लवी गंजी भट्टा. कवितेचें विश्लेशण करिये कशें करियेत म्हणलें एक आमच्या मुखार तेणी दवरला. विश्लेशण विभिन्न रितीन आमी करियेत. आपआपल्या रितीन आमी तें करियेत. आमी कितें समजलें हांव आमी कितें समजत हांव त्या रितीन आमी विश्लेशण करियेत. एक प्रयत्न आमी पोएटिकाच्यांनी केला त्या देखून लवी गंजी म्हणटा तुका देव बरें करूं. तशेंच सर कवींक
हांगासर आयिल्ले तुमकां देव बरें करूं. तुमी तुमच्या बक्षिसाक फाटवेचे 2 ताळयो दिया. मुखली पंगत आसा सुनील गोन्साल्वीस मडंत्यार आसात. ये मुखार सुनील पिंटो, अनिष्का रेगो, रेश्मा रेगो आनी पेद्रू प्रभू ताकोडे. मुखार येया तिके वेगी येया. अनिष्का रिया नजरेत. हांव मुखार आपयतां सुनील पिंटो. मोठव्या काणयो आनी लेखनां बरयता. फिरगज म्हणटा तो बरोवन आसा. कविता प्रकारांत चड प्रयोक्ताचे नात. तरी ही कवी गोश्टी आपल्या फिरगजेंत आयोजन केल्ली आसता. ताणें एक कविता आमचे खातीर बरयल्या. तो आतां सदर करतलो. म्हज्या कवितेचें नांव लांब जियोंक आमची भास कोंकणी. माय भास म्हजी कोंकणी. मायच्या दुदांतावन हांवें ती शिकलोली. उलयतना ती सदांच गोड गोड लागतली. भास म्हजी कोंकणी. उलयतना ती सदांच गोड गोड लागतली. भास म्हजी कोंकणी. ना तिका लिपी ना तिका गड, तरी आसा तिका आपलीच अस्मिताय. उलयतना जावची नाका तुका ती कोडू. धैर्यान तूं सांग आपल्या भाशेची बडाय. उलयतना जावची नाका ती तुका कोडू. धैर्यान तूं सांग आपल्या भाशेची बडाय. कितलेशे जण ह्या कोंकणांत जल्मोन आयिल्ले. कोंकणीचें नांव उंचायेक पावयलेले. परदेशाक गेल्यारी आपली मायभास विसरना जाले. कोंकणीचे पाकाटे आनीकी कुशेन फुलले. परदेशाक गेल्यारी आपली मायभास विसरना जाले. कोंकणीचे पाकाटे आनीकी कुशेन फुलले. मायभास तुजी केदींच विसरनाका. आपूण कोंकणो म्हणूंक केदींच लजे नाका. सदांच आपल्या मायभाशेक दी स्थानमान. लांब जियो आमची भास कोंकण. सदांच आपल्या मायभाशेक दी स्थानमान. लांब जियो आमची भास कोंकण. देव बरें करूं. कोंकणीचे व्हडपण तुमच्या कवितांनी तुमी दाखयले आनी तशेंच आमकां सर्वांक मुखल्या पिळगेक कोंकणींत उलया, लज बगची नाका म्हणून उलो दिता सुनील बाब. दिनवास तुमकां. थँक्यू. मुखली कवयित्री आसा अनिष्का नजरेत. विद्यार्थीन ते फिरगेच्या स्पर्धेनी उमेदीन भाग घेता. फेररच्या प्रेरणान मानून हाडलेल्या कविता वाचनाच्या वडांच्या विभागाची विजेतीन ती. आतां तिची कविता आमच्या मुखार दवरता. म्हजी कविता जावन आसा मेसांव. पृथ्वी रसली दनिया देवान. पृथ्वी रसली दनिया देवान. दिली मनशाकुळाक व्हडा मोगान. मनशाकुळ वाडलें सूख समृद्धेन. प्रकृती मायच्या उस्क्यार खेळून. वर्सां सरलीं शतकां उबलीं. जनांगां आयलीं जनांगां गेलीं. मनशाकुळाच्या अत्याचाराक जावन बली. मनशाकुळाच्या अत्याचाराक जावन बली. पृथ्वी आवय लाचार जाली. मनशाचेर भुमीचो क्रोध देंवला. व्हड व्हड बांदपां वावोवन परिसर थकला. मनीस म्हणल्या अंतकुर्साचेर रागार जाला. नासाक ताच्या राखून रावला. शिकनाव तर आमी परिसर राखणे लिसांव. नास जातल्याव नासता पृथ्वेचे बेसांव. देवान दिल्ल्या सोबित सृश्टेंत फुंक्याक जियोवन आसांव. देवान दिल्ल्या सोबित सृश्टेंत फुंक्याक जियोवन आसांव. ताचे संरक्षणच जावं आमचें मेसांव. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अनिष्का तुकाय ल्हानशान पृथ्वे विशांत आमकां व्हड मापान ताणें एक कालें म्हणटात. आमकां एक कशें पृथ्वेक आमी वागय जें म्हणलें शिकयलां आनी बरें प्रयत्न तुमचे. दिनवास तुमकां. मुखली कवयित्री आसा रेश्मा रेगो. गृहिणी, मधुर ताळो आनी बरी गावपीन. एक बरी वाचपी
साहित्याची अभिरूच वाढवून घेवन कविता बरोवंक लागल्या. तिची एक कविता आमचे मुखार सादर करता. म्हज्या कविताची शीर्षिका जावन आसा बेसांवां शिवर. वेताय कित्याक फकत उजव्या कुशीन, वेताय कित्याक फकत उजव्या कुशीन, वसूंक आसा तुका दाव्याय बगलेन, वसूंक आसा तुका दाव्याय बगलेन. जिणी साबार घोंड्यांचें एक पैण, जिणी साबार घोंड्यांचें एक पैण, सोमकोंक आसा तुवें सोडून तशेंच देंवून. चला जंय तुवें वाटेक पळोवन, ल्हानपणी मेळ्ळ्या मालगड्यांची शिकवण. चला जंय तुवें वाटेक पळोवन, ल्हानपणी मेळ्ळ्या मालगड्यांची शिकवण. पडाना जावच्याक तुवें दांटून, व्हड जातेरी वेशितर फकत वाटेक सोवन, व्हड जातेरी वेशितर फकत वाटेक सोवन. दिसचें नान तुका बगलेक आसात कोण. चल तूं चल वाटेक पळोवन, चल तूं चल वाटेक पळोवन. ताचे बराबर चल नदर कुशींक लावन, ताचे बराबर चल नदर कुशींक लावन. जळकातीक तुजे दिश्टीक तेदना, जळकातीक तुजे दिश्टीक तेदना, खऱ्यान भावंडां तुजीं आसात तुज्या आदाराक आशेवन. चल तूं चल आरावन तुजें धैर्य, चल तूं चल आरावन तुजें धैर्य. जिणयेच्या कश्टान वरांक भियावीण फुडकर, जिणयेच्या कश्टान वरांक भियावीण फुडकर. समाधान तूं वाणशितर, समाधान तूं वाणशितर, जोण घेशी धाराळ बेसांवां शिवर. देव बरें करूं. आमकां बरें करना कितें म्हणटात कन्नडांत आमी एच्चरिके म्हणटा तशें आमच्या कुटुंबाक आमच्या रुट्सांक पाळांक धरण सगळ्यान पळोवन विस्तार जावन वाड म्हूण सांगता, वाडा म्हूण सांगता रेश्मा बाई. दिनवास तुमकां बरें प्रयत्न. मुखलो कवी आसा सुनील गोन्साल्वीस मडंत्यार. गांवान मडंत्यार साहित्य प्रेमी आयले वार कवी गोश्टींनी तांणी कविता प्रस्तुत केल्या. ताची कविता आमकां आयकूंक मेळटा. आतां ताची कविता आमी आयकूं. म्हज्या कवितेचें तकलें नांव आसा 420 राजकारणी. गोडशा गोडशा त्या सोबीत उतरान लोकांक पिसोवच्या मधुर तळ्या नादान. गोडशा गोडशा त्या सोबीत उतरान लोकांक पिसोवच्या मधुर तळ्या नादान. गांवच्या त्या लोकांक घालून पिशार हजार जाता तो आमचे मुखार. गांवच्या त्या लोकांक घालून पिशार हजार जाता तो आमचे मुखार. हर एक वर्सा 3 पोरणी आश्वासनां, बरो रस्तो पियोंक उदक दिता, तुमकां कितें जाय सकट दिता, जिवीत तुमचें नंदन करता. बरो रस्तो पियोंक उदक दिता, तुमकां कितें जाय सकट दिता, जिवीत तुमचें नंदन करता. चुनाव आयलो म्हणटाना तो जागी खंय, घरा येवन लोकांचे आपडून पाय. चुनाव आयलो म्हणटाना तो जागी खंय, घरा येवन लोकांचे आपडून पाय. म्हणटा म्हाकाच घाला तुमचो अमूल्य वोट, थोडे पावटी दिवून तो रंगाळ नोट. म्हणटा म्हाकाच घाला तुमचो अमूल्य वोट, थोडे पावटी दिवून तो रंगाळ नोट. थोडे बावडे आसात तांच्या फाटल्यान, फुंकून आनी लेवून तांची ती पाट. थोडे बावडे आसात तांच्या फाटल्यान, फुंकून आनी लेवून तांची ती पाट. लज मर्याद इल्ली नांगी तुमकां, केदाळा तुमी धरतल्यात नीट वाट. लज मर्याद नांगी तुमकां, केदाळा तुमी धरतल्यात नीट वाट. ना लज ना कितेंच कावजेनी, सारताय जिवीत मारून 1000 फोटी. ना लज ना कितेंच कावजेनी, सारताय जिवीत मारून 1000 फोटी. येली सावा पयलें बावडो लोक देव, चुनाव जाल्लोच अधिकार आपणावन तो देव. येली सावा पयलें बावडो लोक देव, चुनाव जाल्लोच अधिकार आपणावन तो देव. चुनाव जालो बावडो जिखलो, आतां हांव कोण म्हूण विचार. चुनाव जालो बावडो जिखलो, आतां हांव कोण म्हूण विचार. तुवें म्हाका वोट घालूंकूच नाय, म्हजे मुखार ताचें जिवें जिवें रजार.
तुवें म्हाका वोट घालूंकूच नाय म्हजे मुखार ताचें जिवें जिवें रजार. भावा, केदना बदलत आमचो समाज, केदाडा उदेत ते आजचे दिन. भावा, केदना बदलत आमचो समाज, केदना उदेत ते आजचे दिन. तुमकां उगडास करता एक मात्र सत, तो दीस येताना आमी सर्वां फोंडा भितर. तुमकां उगडास करता एक मात्र सत, तो दीस येताना आमी सर्वां फोंडा भितर. देव बरें करूं. मुखल्या एलिसवा पयले भाशणां मात्र आयकनाकात, तांची कामांय पळया आनी मुखार तुमी तुमचो वोट घालतना कोणाक घालीजे म्हूण चिंतून घाला म्हणटा सुनील बाब. दिनवास तुमकां बरी कविता. हांगासर ही फकत अखेर जाता. सॉरी 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 चुकलो. हांवें पळयलें पेद्रू प्रभू ताकोडे, बारी मालगडो कवी. बारी मालगडो मोनांत बारी तरनो, मोनांत बारी तरनो, बारीस मेधावी म्हणटा आमी कन्नडांत. केन्सोय तुमी विशय विचारा ताचे लागीं जाप आसा. एक तरासो एन्सायक्लोपिडिया म्हणल्यार बरी. तुमी केळांत विचारा, तुमकां गोत्तून येतले ते विशय सांगतात, तुमकां गोत्तून येतले. आमकां कळीत आसा कितली चर्चा ते करतात. बरे ट्रम्पेट वाजोवपी, बरें करून ट्रम्पेट वाजयतात. आतां बरी एक कविता आमचे मुखार सादर करता. तुमकां समेस्तांक म्हजे नमस्कार. मनशाचें रगत चिंचा जिवी पैकी भिकोंडू, किरेंट, कानेट इत्यादी आसात, तरी जळार भोव मारेकार ती तुमकां कळीत आसा. फकत रगत चिंवता मात्र न्ही, नानान त्यो पिडा हाडून मनशाक लगड काडूंक शकता. म्हज्या कवितेचें नांव आसा जळार. गठारांत आसा म्हजें कुळार, तुज्याय घरा येवन घुसता. घरांतल्या सर्वांकी करकऱ्यांनी दोस्तां, चड करून सांजेच्या वेळार. गटारांत आसा म्हजें कुळार, तुज्याय घरा येवन घुसता. घरांतल्या सर्वांकी करकऱ्यांनी दोस्तां, चड करून सांजे वेळार. जीवन हांव बारीस सान, तरी म्हाका भियेता हर एक जन. जिवान हांव बारीस सान, तरी भियेता म्हाका हर एक जन. तूं न्हिदोन आसतना रगत चिंवता, तूं जागतना सुकोवन धांवता. डेंग्यू, मलेरिया, मारेकार पिडा पोटांत भरून गांवार वाणटा. डेंग्यू, मलेरिया, मारेकार पिडा पोटांत भरून गांवार वाणटा. जायना तुमच्यान बांदूंक तडा, म्हजें भिरें भरान वाडटा. जायना तुमच्यान बांदूंक तडा, म्हजें भिरें भरान वाडटा. तुज्या काना लागीं रेबे कुंगता, घडयेन कुडीक सुई तोपता. खायल जळय फ्लीट मार, तुज्या जातीक म्हज्यो दोशी निरंतर. कोण खोरपिता, कोण गाळी येडटा, कोण धडपडटा, कोण ताळयो पेटता. बागील बंद कर, जाळी आड मार, म्हाका ल्हान एक बुराक पवता. तुवें कंटाळचें म्हाका मोगाचें, तुवें कंटाळचें तें म्हाका मोगाचें. कुसडाय मेळ्ळें तुवेंच नेंगी करचें. जर तुजें वाठार नितळ दवरशी, म्हजें तोंड तुका मेळच्यो ना दोशी. मनशाचें रगत पिवची आमची सैमीक गिरांत. मुखार तें मेळटा की ना म्हणून आतां आमकां उठल्या भिरांत. मनशाचें रगत पिवची आमची ती सैमीक गिरांत. मुखार तें मेळटा की ना म्हणून आतां आमकांय उठल्या भिरांत. कित्याक जावं तें घरांत वा थेरांत आमी देखता मनीसच मनशा रगत पिवंक लागल्यात. देव बरें करूं. भोव बरी कविता पेद्रू बाब. ताका कितले ह्या कवितेक कितले अर्थ आसूंक म्हाका गोत्तू ना, पूण म्हाका गोत्ताल्या प्रकार एक कितें म्हळ्यार आमकां तो जागृत करता. पावस आसा, उदक आमी कोट्टे उडयता आनी बोंड्याची सरलां और कितें पुरो उडोवन थंय थंय जळारी जातात. आनी जळारी जावन जळारी तावन येवचे पिडा आनी पुरो आमी पयस करया
जागृत रावया म्हणून जागृत करता म्हणून मात्र हांवें हेका अर्थ सांगूंक जाता. पेद्राबाच्या कवितेक विश्लेषण करूंक हांव इल्ली ल्हान जाली. दिनवाज. देव बरें करूं कवयित्रीनो. ही पंगत हांगा अखेर जाता आनी मुखल्या पंक्ते खातीर तुमी ही विधी सोंड दिवंक अनुमती विचारता. मुखली पंगत अकरेची पंगत पुसून घाल्ले आता अकरेच्या पंक्तीर. मुखार पळयता लॉयड रेगो, ताकोडे, लवी गंजमटा, जॉसी पिंटो, एडी कार्डोस आणि नवीन पिरेरा सुरतकार. हे सोडून कोणी आसात गे न्ही कवी? येस, नवीन पिरेरा सुरतकर. 2 ताळयो दिव्यांग तांकां. येस. पहिल्या पळयता आमचो कवी लॉयड रेगो. विभिन्न नांवां आसा ताका स्टार म्हणटात. म्हाका कळीत आसतना म्हजी आनी ताची चळवळ 25 वर्सां 26 वर्सां पयलींची. एलियर म्हूण बरयतालो. ताचे उपरांत आतां लार खंय तो व्हड एक लार हाडून येता. साहित्याचे लारत आसा, भंडारत आसा ताच्या लागीं विशेष अनुभव आसा. पत्र चलयल्ली मिशो पट्टाणांत पत्र चलयल्ली कीर्तदाची मित्र पत्र ताणें चलयलां. फल्गुणीच्या वळ्यांत जायत्यो कविता ताच्यो वळ्ळ्यात. बरो विमर्शक, सांगटक, मोवाळ उतरांनी चिंतपादार, वळोंक सरसो एक बरो कवी, उथीम कवी. ताच्यो संगीत कवळ्यो आमच्या समोर आसात. ताची कविता संगीत जाल्यांत आतां ताची एक सुंदर कविता आमचे मुखार प्रस्तुत करता. समेस्तांक नमस्कार. फेरारचें प्रेरण ह्या पुस्तकाच्या ह्या फिरगस पत्राक 25 वर्सां जालीं म्हणून एक संभ्रम हो आसा. आनी म्हाका एक खुशी कितें म्हळ्यार हो म्हजो पुस्तक कविता पुस्तक फल्गुणीचो वाळो येवन आतां 25 वर्सां जालीं 2000 इसवेची. ताळयो. आनी म्हाका बगलें दुसरे खंयची कविता बसच्या की अंतली एक कविता वाचयांक ना म्हणून बगलें. आनी अंतली एक सिग्नेचर कविता म्हजी ती वाचून ह्या कवी गोश्टींत पात्र घेवंक आशेता. कवितेचें नांव अशीं सपनां अशी जीण. अशीं सपनां अशी जीण हांव गो अधुरो तुजे बीण. अशीं सपनां अशी जीण हांव गो अधुरो तुजे बीण. पाटी कोणो धरणीक तेंगता धांवता तारां दोळ्यां पडद्यार. तुज्या दिश्टीक बुलोवन चेडवा उमाळे वमतात तरण्या हरद्यार. अश्यो राती अश्यो यादी केन्ना बोटार सोबत मुदी. अशीं सपनां अशी जीण हांव गो अधुरो तुजे बीण. कळा देखता तुज्या तोंडाची मळब जाता म्हजें मन. कळा देखता तुज्या तोंडाची मळब जाता म्हजें मन. काळीज घालता बोबो हजार तुनसू म्हजे राणी म्हणून. अशी नशा अशी आशा आशें केन्ना मेळत दिशा. अशीं सपनां अशी जीण हांव गो अधुरो तुजे बीण. काळीज म्हजें उसण चेडवा वाटेक तुजे राखून रावला. काळीज म्हजें उसण चेडवा वाटेक तुजे राखून रावला. घरच्या हुमरार सट्टीत केन्ना मोरा सांगडी तुजी पावला. असो दाळो असो उलो येगो लायता कपलाक तिळो. अशीं सपनां अशी जीण हांव गो अधुरो तुजे बीण. जरी देवान दिश्टीक पडोवन कितें जाय तें विसान सोडलें. जरी देवान दिश्टीक पडोवन कितें जाय तें विसान सोडलें. करेंच मागता कर म्हणून तुका म्हजें जिवीत फुडलें. अशी मांडव अशी विनव केन्ना दिसत जिणेंत पुनव. अशीं सपनां अशी जीण हांव गो अधुरो तुजे बीण. हांव गो अधुरो तुजे बीण. ही कविता हांवें पयले फावटी कोंकणी अकॅडमीच्या कवी गोश्टी वाचली आनी एरीक बाबान ही कविता पळोवन
घेतली आणि एका म्हयन्या भितर एक पोद घडलें आनी म्हजें पयलें पोद तेंच म्हळ्यार एरेक बापान ताळो बसयल्लें आनी हें पोद भोवशा तुमी आयकलां. अशी सोपणां अशी गोजीण हांव ग धरून तुजे विण. ही कविता कारण देखून ह्या 25 वर्सांच्या सुवाळ्यार हे पोदाकी 25 वर्सां जातात. तुमकां हांवें देव बरें करूं. देव बरें करूं. लार लॉयड म्हाका अशीं आमचीं सपनां आमी एक दीस आमची कविता अशें बरय जाय आनी तेन्नाच तांणी तशें बरयचें तर 25 वर्सां पयलें तुमकां कितली जाल्ली प्राय तेन्ना त्या तरणाट्यान कितलें बरें करून रोमॅन्टीक जावन बरयलां. ही आमकां एक लार वय तेंच लार आमकां सगळ्यांक कवींक प्रत्येक जावन म्हाका केदाळे हांवें तांची पदां आयकोवची कविता वाचचे की पदां आयकोवंक मस्त खुशी जावची. तेन्ना तांणी तितलें बरें करून बरयचें जाल्यार आतां तांच्या कडेन कितलें भंडार आसूंक. आमी मुखारी तुमच्या नव्या नव्या पदांक राखता. ऑल द वेरी बेस्ट. बऱ्यांतले बरें. म्हाका खुशी दिल्ली कविता. धन्यवाद. कसकेन म्हजो म्हाका बारी पसंद असो कवी वो मुखली कवयित्री आसा आमचीच लवी गंजी मटा. फेरार फिगर्स गार्डन कोंकणीच्या सर प्रकारांनी लेखनां मोटवी कन्यो कादंबरी कविता निळगता हर एक ती एक व्हडो हात भोंवडयल्ली बरोवपी. सगळ्याची की वर्तें डॉल्फिकाची पट्टशिश्या तिची एक कविता. म्हज्या कवितेचें शीर्षिक आसा आमचो देव खंय आसा. भोंवतणी एक कडच्यान तांचें आराधन चलता. म्हज्या एका नांग आयकता दाखोवच्याक तांचो देव आसा. आनी एक कडच्यान तोर इर्थावन मागण्या गायन आवाजता. म्हज्या काणप्यांक आपटता पासारच्याक तांचो देव आसा. भिरान दोस्ता म्हाका हांच्या आवाजांत आमचो धर्म दंडळता. तर आमचो देव खंय आसा. सोदच्याक टबेरनाकलां फोडयलीं वाडतिकलां शिंपडायलीं ग्रोट्टे फुटयले खुरीस ओडले पूण तांचे मागणें मात्र रावना जालें. कित्याक तांचो देव तांचे संगीच आसा. तर म्हज्या तसल्याची राखण आशेवचो आमचो देव खंय आसा. चिंतलें आमचो देव भौशा तांच्या रक्तांत आसा. देखून आमच्या देवाक उलो मारीत तांची शिसां कापलीं तांची काणसुलां सुजयलीं आंग वस्तुरां ओडून काडलीं काती मासां विधून सोडलीं स्त्रियांक लुटलीं घरां बाटां हुलपायलीं रक्ताची न्हंयच वळयली. चेतावणी दिवच्याक रक्ताळीं आयदां घेवन जुलुसां सयत वेलीं पूण आमच्या देवाची जळक नासली. ती तांच्या देवाक धैर्यान दाखोवंक शकलीं. तर हांच्या बिरान तेण लिपलोलो आमचो देव खंय आसा. आनी रिक्षीत पिडा आयली घोळची सकत विरोन गेली बळिश्ट कुडस कच जाली. आतां आमच्या देवाच्या सोदनेक म्हजी गरज ना दिसली. म्हाका जिवची आस आसली देखून निर्वोग नासता तांच्या आस्पत्रेची सेवा जोडली. तांचे रक्तदान घेवन जिवची सकत पाटीं घेतली पूण थंय कसलीच नेगारणी नासली. बगार तांच्या देवाची वस्ती थंय आसली. तर आमचे तसल्यांक मुक्ती दिवंक सोकसो आमचो देव खंय आसा. निमाणे जिवान भरतस तांकां म्हजी खबर पडली. आमच्या देवाच्या सोदनेक परत वोवळी गायली. पाजललीं आयदां चिंतीत घिरोवची उतरां घरा लागीं पावलीं. मेंदू खोरावच्या विकृत शिकवणेक कुर्डी मत परत घुसपडोवंक लागली.
पूण मोतीच्या कोणशार सवालांची एक पोटली सुटली. देव तांचो आनी आमचो कितें वेगवेगळो आसा? वय तर जीव काडटल्या मोज्यात असल्यासोय जीव वांसयल्ल्या त्या काळजांनी कोण जिवन आसा? देव बरें करूं. देव बरें करूं. लवीबाई, कितले शब्द आसा तांतू, कितले कोंकणीचे शब्द. हर एक वाक्यांत एक नवो शब्द. हांवें केदाळे लवीबाईची कविता वाचची. तांतू म्हाका कशें दिसचें म्हळ्यार ती हांवें थोडे फावटी आयकलां कविता ल्हान आसाची म्हणून, पूण लवीबाईची कविता वाचतना कशें बघता म्हळ्यार तो एक व्हड बूक वाचल्यार बरी जाता. आनी तांतू पयल्या उतरांतून लास्ट उतरा पर्यंत आमी एका हप्त्याक वापरूं तितले शब्द आसात. ताचे तुमच्या कविताचे अर्थ सांगू वचना, सगळ्यांक कळ्ळो आसतलो, पूण तुमच्या त्या डिक्शनरीक तुमच्या लागी आसल्या कोंकणीच्या हांव सदांय तांतले एक एक शब्द शिकताली. भोव बरी कविता लवीबाई, दिनवास तुमकां. मुखलो कवी आसा एडी काडोस. ताकोडे गारवो आनी एकलो. ताकोडेचे कवी, व्हड कवी आनी एक कवी. उत्तीम वाग्मी, बरो संघटक, बरो MC करता. कैकंबा परिसरांत व्यापार करनासलो. तशें जाल्ल्यान आमकां कवी जावच्या पयलींच थोडी वळख आसली आनी हांगा आसल्या सबारांक परिचीत आसतलो. गणगणीत ताळो असो. आतां ताची कविता आमचे मुखार प्रस्तूत करता. कवितेचो मांताळो आसा आंकवाऱ्यांचें रुदान. देवा तूं कितलो बरो, देवा तूं कितलो बरो, हांव नेणा काळो या गोरो. परजेक तुज्या मोग दिताय, ग्रास दिताय, थोड्यांक मात्र लेखावरणी चड ग्रेस्तकाय दिताय. परजेक तुज्या मोग दिताय, ग्रास दिताय, थोड्यांक मात्र लेखा प्रात चड ग्रेस्तकाय दिताय. म्हाका कांय शीण ना तुजेर, हांव तुजो शिस्तेचो सोजेर. म्हाका कांय शीण ना तुजेर, हांव तुजो शिस्तेचो सोजेर. तुवें सगळें रचलें आनी पोसलें, थोडे फावटी थोडे थोडे सोंसलें. तुवें सगळें रचलें आनी पोसलें, थोडे फावटी थोडे थोडे सोंसलें. आतां हांव रचलें सुरवेर उपरांत येवेक, ती चड पडली आड व्हरलेल्या फळाक. आतां हांव रचलें सुरवेर उपरांत येवेक, ती चड पडलें आड व्हरलेल्या फळाक. तरी देवा हाडाचें हाड मांसाचें मांस ती. तरी देवा हाडाचें हाड मांसाचें मांस ती. तुका कितें उपजलो राग तांचेर? कितली पुरसोत देवा तुका आसली, आकाश आनी पृथ्वी रचली. कितली पुरसोत देवा तुका आसली, आकाश आनी पृथ्वी तुवें रचली. सूर्यो, चंद्र, तारां, रुगसडां, फुलफळां, मोरां आनी पांचवे किरां. सूर्यो, चंद्र, तारां, रुगसडां, फुलफळां, मोरां आनी पांचवी किरां. हे सर्व तुवें हिंडांनी रचलें. हे सर्व तुवें हिंडांनी रचलें. मनशाक मात्र तुवें एक सुरेंस घडलें. मनशाक मात्र तुवें एक सुरेंस घडलें. बिरमो तुजी समजोवची, बिरमो तुजी समजोवची. आतां हांव सांगाताक ताची बोर काडली. आजी देवा राखता तुज्या त्याच बिरमोतीक. आतां हांव सांगाताक ताची बोर काडली. आजी देवा राखता तुज्या त्याच बिरमोतीक. दादले जायते आंक वारस उरल्यात, राखतात आपल्या बोरीक. दादले जायते आंक वारस उरल्यात हांगा, राखतात आपल्या बोरीक. प्रायमीक वल्यारी सरतात जीण एक सोरी. प्रायमीक वल्या तरी सरतात जीण एक सोरी. देवा देवा आयक मातशें, रडचें नाका कोणी. देवा देवा आयक मातशें, रडचें नाका कोणी. आंकवार दादल्यांच्यो जाय तर काड दोनी बोरी. आंकवार दादल्यांच्यो जाय तर काड दोनी बोरी. एक तरी येवं दी, एक तरी येवं दी, नांतर ते तुजेरच दुबावतीत. एक तरी येवं दी, नांतर तुजेरच ते दुबावतीत. हेरांच्या बोरीची सोरी करतीत, हेरांच्या बोरीची सोरी करतीत. देव बरें करूं. देव बरें करूं. एडी बाब, ताकोडेच्या गाद्या बाटा मोदल्यान वाळिल्ल्या वाळाच्या उदकाच्या रुचीक म्हाका धरूंक साकोवंक आनी
तुमकां पुरो कळूंक जावचें ना ताका हांवें आनी एका ताकोडे घरा कडेन विसरता म्हण चिंतलां. लोयड बाब तांच्या कवितेक विश्लेशण करतात गे. आम्ही आता वोटाच्या सोरयेच्या काळार आसा. त्यामध्ये एडी कारदोसाची बोरयेचे सोरयेची कविता सिंधू म्हाका सांगला. म्हजो आदाळयल्लो दाड्ड जाला, तुमची फुरसत मेळूना. पूण ही कविता आसा एक समस्यो, आमच्या समुदायांतलो एक समस्यो. ह्या विशयांत भोवशा 15 वर्सां 16 वर्सां आदीं हांवें एक या 2 संपादकीय बरयल्यान म्हज्या मित्रार. ते म्हळ्यार तो समस्यो फाटल्या एक 20-25 वर्सां जावन इल्लो उलबण जावन आयला आमच्या आमच्या समुदायान. आनी वो चडशें चल्यांक दोसता, चल्यांक सैरीक मेळना म्हणून. आनी आमी म्हणयत एका काळ आसलो थोड्या तेंपा आदीं म्हणटाले आमी चेडे शिकनात, चेडवां शिकल्यान देखून सैरीक मेळना म्हणून. आतां चेडे शिकल्यात, चेडवां चड शिकल्यान देखून सैरीक मेळना अशें जालां. हो समस्या असो आसा. आतां कवीन हो शीण व्हरून गेला देवाच्या माथ्यार. आमकां सुलाभ कवींक कोणा विशयान उलोवचें. देवाक शिणल्यार ह्या देवा लागीं राग केल्यार देवाक दुरसाल्यार इल्लें सुलाभ. कित्याक म्हळ्यार तो फाटी जाप दिना, उरले मनीस जाल्यार दितात. देखून कितेंय आमी म्हणटा देवा समोर करूंक आमकां सुलाभ, पेल्या समोर करूंक कश्ट. तशें देवाक दुरसोंक सुलाभ, हेरांक दुरसोंक गेल्यार कश्ट. कित्याक म्हळ्यार फाटी मारता, हांगा फाटी मारिना. देखून कवीन सुलाभ्यान उपाय गेला व्हरून देवाक सोडला तो, आनी देवाक तो दुरसता. आनी तो आतां देवाची कसली सूख आसा हें म्हाका कळना. तो एक कडेन म्हणटा फुलां फळां मनजाती पुरा घोस-घोसांनी राशी राशींनी तुवें रचलाय, मनशा मात एकला रचलाय म्हणून. म्हाका कळ्ळी तशें वर म्हणे एका मनशाच्या कुडी भितर 12-24 बरयो आसात. तो अप्रुपशें 25 आसतात खंय आसूं ती. आतां बरी येता म्हणून देवान एक रचलें अशें आसा. म्हळ्यार बोर म्हळ्यार श्वासकोशा कितें आसा आमचो श्वास आमी घेता तें रक्षण करचें. म्हळ्यार अशें म्हणयत अर्थ स्त्री एका दादल्याचे श्वास म्हणयत. ह्या श्वास त्या अर्थार आमी घेवंक जाता. आनी हातूंत निमाणें तो म्हणटा हेरांच्या बोरीची चोरी करतीत. जर तूं तांकां निर्मिल्ली बोर दिनातल्यार हेरांच्या बोरींची चोरी करतीत म्हणून. आतां आयल्यावर मोडी उस्तितात. तशें म्हणटना ह्या हेरांच्या बोरींची चोरी करची गजाल ही बोर मेळ्ळ्यारी बोर मेळनातल्यार ही घडोवन आसा. ही आतां हें आसा मुखार ही आसतली. हाका आनी सांगातिनीक ह्या बोरीक सैरीक कांय संबंद ना. बोरींची चोरी जाते आसता आनी चडशी बोर मेळिल्ल्यांनी ती करची आसता, ती वेगळी गजाल. आनी बोर मेळनातले पाप तांचे इतल्याक आसात. तरी आमच्या समाजांतलो समस्या निवारूंक जायते फावटी आमच्या इगर्जे मातेच्या मुखेलपणारी आनी सामाजीक संस्थांच्या मुखेलपणारी जायते फावटी प्रयत्न चल्ला. एडी बाबू निमाणें एक बिरमत पावता चल्या विशयांत. म्हळ्यार सैरीक मेळनासतना कंगाल जावच्या चल्या विशयांत एक तिका एक जिवीत ताचें परजळूंक आदार दी देवा म्हणलें एक हुस्को, एक रडणें, एक रुदान, एक विळाप ह्या कवितेंत आमकां दिसता. देखून ही कविता चडवत भोवशा तुमकां वाचतना उतरांनी अर्थ जाला. छंदस आनी सोबाई उतरांची गिरेस्तकाय जायती आसा. ही मांडून हाडली रीती बरी आसा. कविता सुरू जावन आखेर पर्यंत आनी वेगवेगळे विशय ह्या कवितेंत ताणें प्रस्ताव करून हो एक व्हड समस्यो देवाच्या उस्क्यार पातलायला देवा आनी मुखार फुडें आमच्या तरणाट्यांक सैरीक मेळनातल्या तरणाट्यांक नीत करून दी देवा म्हणून. देखून अपुर्बाची कविता बसून वाचून आमकां मोतीक इल्लेशें चिंतूंक केल्ल्या एडी बाबाक देव बरें करूं म्हणटा. मुखलो कवी आसा जोसी पिंटो. व्हड कवी पोएटीक असो बलिश्ट दिगो. ताची कविता पोदां जाल्यांत आनी मोगा कवी म्हणटा ताका आपयतात. कविता बरयल्यार कविता वाचल्यार कितें जाता म्हणून ताका पळयतना तें कळटा. हांव चड सांगना. कविता बरयतालो तो पयलें आनी आतां ही बरयता. कविता वाचतालो तो आतां ही वाचता
मस्त परिवर्तन ताचें थंय जालां आतां ताचें व्हडलो कवी म्हणलें म्हाका हांव उलयलो लांब आसा न्ही तशें कांय ताणें व्हडलो कवी म्हूण म्हणलें मोगाच्या न्हू हांव थोडी चुटुकां चारोळी तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता पयलें म्हजें कविता आसा देवाचेर म्हाका शीण आसा इल्लोसो तो कसलो शीण गी म्हळ्यार दोळ्यांक आश्ट्यो दिली पळोवेत नांतर दंपेत दोळ्यांक आश्ट्यो दिली पळोवेत नांतर दंपेत तोंडाक वोंट दिले उलोवेत नांतर शिवेत तोंडाक वोंट दिले उलोवेत नांतर शिवेत लोकां जिबांचें आयकून आयकून खान मुजे गेले तकोनू लोकां जिबांचें आयकून आयकून खान मुजे गेले तकोनू सांग देवा लिपय नाका कानांक गुडद्यो कित्याक दिवं नाय कानांक गुडद्यो कित्याक दिवं नाय आनी दुसरें आसा माती मुजी मुजी म्हणून झगडतलो ही माती मुजी मुजी म्हणून झगडतलो एक दीस माती म्हणाली आतां तूं म्हजो मागीर पंदरापू केदाळे सर्गा विशीं आमकां चड सांगतात सर्गा विशीं चिंतून बशिल्ल्या म्हाका देव म्हणालो सर्गा विशीं चिंतून बशिल्ल्या म्हाका देव म्हणालो तूं कित्याक म्हज्या सर्गा विशीं चिंताय तुका हांवें रचुल्लो तुजो सर्ग कुद्दूर वसूं आज आमी कोंकणी आमची मायभास ताची आमी मान्यता दीस कित्याक म्हळ्यार ही कोंकणी भास आसल्या वरी आज हांगासर आमी पयस पयस जावन सगळे हांगासर आयल्यो त्या विशीं एक ल्हान म्हजें कविता आमकां आसा तुजें ऋण नांतर तूं आमी कोणाक कोण आमकां आसा तुजें ऋण नांतर आमी कोणाक कोण आमच्या घरांत बापायक इल्लो चड बापाय कुटुंबाचो येजमान तरी आवयक भुरगीं आवय आनी तांकां चड मातू मेळटा बापायक कितें आसा तो मातू मेळना म्हणल्या खातीर बापायच्या दिसा खातीर हांवें बरयल्लें कविते बापूय तेल आवय वात कुटुंबा दिवो पेटता बापूय तेल आवय वात कुटुंबा दिवो पेटता दिवोय दिसता वाती दिसता तेला वावरू लिपता दिवोय दिसता वाती दिसता तेला वावरू लिपता पूर्व आमी नवे जेवता एका घरची परिस्थिती पळोवन हांवें पळयलें व्हडलें कुटुंब पुरो आसलें पूण आतां एक दोग जाणां आसता तशें ती परिस्थिती पळोवन हांवें बरयल्लें आसा व्हड घर वोणो दीर व्हड कुटुंबा तस्वीर व्हड घर वोणो दीर व्हड कुटुंबा तस्वीर पुरा यादी मात एकसुरस्सू नवे जेवताना आमी गुलोब पळयतना आमकां सगळ्यांक खुशी जाता न्ही गुलोब सोबीत आसता तो गुलोब जायचे जाल्यार आमच्या जिणेंत आमी कितें जाय ताजे विशीं एक ल्हान कविता काणट्या सांगी जिवंक शिकल्यार मात तुवें गुलोब जावयेत काणट्या सांगी जिवंक शिकल्यार मात तुवें गुलोब जावयेत थोड्या फावटी आमी थोड्यांक एडवेट आसता मस्तो तकलेंत हांव व्हडलो मनीस व्हडलो पयशावालो या आनी कितें ताका तकलेंत आसता तसल्या खातीर पळोवन हांवें बरयल्लें कविता आसा अवूंस व्हड म्हणली जडाय माथ्यार आसलो वोवनो अवूंस व्हड म्हणली जडाय माथ्यार आसलो वोवनो आज पळय 4 जाण ताका आसात वोवन आज पळय 4 जाण ताका आसात वोवन राणा विशंत आमी रुका विशंत आनी मस्त आमी कविता आयकताली कोण पुसीत मुलामू रानाच्या गायांक कोण पुसीत मुलामू रानाच्या गायांक मनीस मारता कुराड आपल्याच पायांक आनी निमाणेक आसा आमकां कश्ट आनी येयल्या वेळार जिणेंत या आमचे दुस्मान आसल्या वेळार तातूंत आमच्या भितरलो कोण म्हणून एकलो आसता
त्या वयर हांवें बरयल्लें आसा रुकुसुनेंगे कुराडेसो आत रुकुसुनेंगे कुराडेसो आत कोणाक पत्त्यो कोणाक सोडूं आमचेच करतात गत आपलेच करतात गर्त देव बरें करूं देव बरें करूं जोशी बाबाच्या चुटुकांनी कवितांनी अगाध अर्थ असता जिवितांत त्या 4 ओळींनी ते जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणलें मस्त फावटी आमकां सांगतात एक आमच्या सर्गाक आमी आमचो सर्ग रसी जाय दुसरें कोणाक पत्ते येवचे कोणाक सोडचे सो आमकां जागृती करता आनी जोशी बाबाक आयकूंक आमकां भोव खुशी तुमकां दिनवास जोशी बाब आयच्या ह्या पंक्तीचो अक्रेस कवी आनी अक्रेस कवी आसा आमचो पोएटिका पंगडाचो तांडेली नवीन पिरेर सुरतकार ताणें कविता सादरपण करची रीतच विंगड आमी चडावत पळयता आमी ते बरयले पळयता तर ताची सादरपण विंगड ताचें सादरपण आतां आमी आयकुया देव बरो दीस दिवं पयलें एक चुटूक सांगता मोगाच्या दर्यांत तडीरच बुडिल्लो हांव मोगाच्या दर्यांत तडीरच बुडिल्लो हांव दर्या मदेंच वयर आयलो मोगाच्या दर्यांत तडीरच बुडिल्लो हांव दर्या मदेंच वयर आयलो आनी म्हाका बुडचें बेना म्हजें काळी जाता दोनी प्रासगूर जाला म्हजें काळी जाता दोनी प्रासगूर जाला एक कविता आदेवस झुजा तळाक बैसरल्या सोजेराक ताची पतीण रेल्वे स्टेशना म्हणसर पावंक येता आनी ह्या वेळार त्या पतिणेची बोगणां कविते रुपार कवितेचें नांव आसा आदेवस पांय म्हजे आज दर्दीर नांत गटदर म्हाका तुजो मोग मात्र पुरो दुसरें कितेंच नाका पांय म्हजे आज दर्दीर नांत गटदर म्हाका तुजो मोग मात्र पुरो दुसरें कितेंच नाका ही रोदां तुका व्हरपा वयता झुजा तळाक आनी तूं पाटी येता म्हणसर तुजो उगडास सदांच म्हज्या काळजांत रोदांत उडयतलो ही रोदां तुका व्हरपा वयता झुजा तळाक आनी तूं पाटी येता म्हणसर तुजो उगडास सदांच म्हज्या काळजांत रोदांत उडयतलो कांय परवा ना रे सोजेराची पतीण हांव सोसूंक जाणा कांय परवा ना रे सोजेराची पतीण हांव सोसूंक जाणा हांव जाणा म्हजो मोग तुका राखता थंयसर तुवें मारल्या गुळ्यांक दुस्मानाचें हरतें शिजता हांव जाणा म्हजो मोग तुका राखता थंयसर तुवें मारल्या गुळ्यांक दुस्मानाचें हरतें शिजता म्हजें मागणें इतलेंच तुज्या गुळ्यांक बली जातेल्यांक म्हज्या बरी वाट रखतेली कोणून ससना जावं तुज्या गुळ्यांक बली जातेल्यांक म्हज्या बरी वाट रखतेली कोणून ससना जावं देव बरें करूं नवीन बाब दिनवास तुमकां आनी नवीन बाबाचे सादरपण पोएटिकाचे अव्वल सादरपण म्हूण चिंतचें हांवें ताचे की चड तांणी सादर केल्ल्या कवितेंत सुजेराची पतीण अशें म्हणटा म्हळ्यार त्या सांगता की सर्व स्त्रियांचे दादले शाबीत आसून दी म्हणलें म्हजें मागणें म्हणलें बरी तो आमकां सांगता हे सादारण स्त्रियेक जायना बळिश्ट स्त्री सुजेराची पतीण ती सोसूंक जाणा भोव बरी कविता दिनवास तुमकां परबी तुमकां आतां मुखलो कवी आसा फेरारचो
कंबो लावीस गंजी मठाचो कंबो आनी आमकां आमच्या सगळ्यांचो मोगाचो हेमा. पयले फावटी हांवें हेमा म्हणून आयकतना हांवें स्त्री म्हणून तू चिंतली बायल मनीस म्हणून. ताचे उपरांत सुमार 2 कवी गोश्टी 3 कवी गोश्टी उपरांत म्हाका कळ्ळें की हेमा म्हळ्यार हेनरी मस्करेनस म्हणून. भोव बरो भोव बरें सादारपण तांचें आनी बरें भोव डीप अर्थाचे कविता. तुमकां आतां मुखार आपयता, मुखार तुमी तुमचें सादारपण करा. देव बरें करूं. फ्लावीबाई, आयचो दीस आमी कोंकणी मान्यता दिवस म्हणून आमी आमच्या फिरगेजेंत आचरण करता. त्या संदर्भाक तिकीत एक बरयलेली एक ल्हानशी कविता. कविताचो माताळो तुजो उलो गो माय. तुज्या उगडासांत न्हिदेक विसरलो. तुज्या उल्याक कान दिवन सोरलो. तुज्या उगडासांत न्हिदेक विसरलो. तुज्या उल्यांत कान दिवन उरलो. म्हज्या बोगणांक बोवारी समजलो. किडी मुयांनी लेगून आवाज आपलो लिपयलो. तरी तुजो उलो मात्र गे माय कित्याक गी पयस उरलो. परगांवांत वावुरलो. पोटा बुकेक उरडलो. तुज्या मधूर उतरांक आशेवन गे माय ओत धग विसरून महिलांक उतर समकलो. तरी तुजो उलो मात्र माय कित्याक गी पयस उरलो. वर्साच्या सुटयेर दावी गांवाक पावलो. संदी मुल्यांनी तुका सोदून भोवलो. इश्टांक भेटलो. कुटुंबादारांक पावलो. तरी तुजो उलो मात्र गे माय कित्याक गी पयस उरलो. तुका विसरलिंगी भुरगीं तुजी भोगली गी लज तुजी म्हूण ओळखोवची. परकीस जाली कांय तूं दावलेत एक उनी बगची. परकी भास वंटार खेळटाना फिरंगी सदांच मोगाची जाताना ये कोंकणी माय तुजो उलो मात्र कित्याक गी पयस उरलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं हेनरी बाब. आपल्या आवयक आनी माय भाशेक आमी सांगाता दवरया. बरें करून तांचे पोस करया. ती कितली प्रायेन बरती जाल्यार ती आमचीच. त्या खातीर कोंकणी मायेचे कोंकणी भाशेचे पाळां आमी डीप गूंड वाडोवंक दिवया म्हूण आमकां अर्थ करूंक समजोवंक केला हेनरी बाबाक दिनवास. आयच्या कवी गोश्टीची अकरेची कवयित्री मुखार येता आनी अकरेची कविता आयची. आयच्या ह्या पोएटिका कवी गोश्टीची अकरेची कविता बाय फ्लाविया बाई वृत्तीन नर्सिंग प्रिंसिपल. ती सदांय व्यस्त आसता. ताच्या मदें कविता बरयता आनी तिच्या कवितेचो एक कवितेचो पुंजो तुज्या हास्या खातीर येदोळ संपली जाला, लोकार्पण जाला. हास्यांक हांसूनच आमी जिवन सरजय. हांसोच आमच्या जिवनाक आधार. संतोशच आमकां जिवन मुखार व्हरूंक आधार दिता. ह्या संदेशाचो एक पाठबळींतलो एक कविता आमच्या मुखार ती सदर करतली. तिका आयकुया. दिनवास सर्वांक बरो दनपार मागता. ही कडीची कविता परच्या पोर म्हाका नवीन बाबान एक तरणाट्यांक खंयची म्हणी कविता बरयताय की म्हण विचारलें. त्या खातीर हांवें एक ही कविता बरयल्ली. कोण कोणाचो वाडच्या रुखाक 5वे कोले कांट्या मोदे गुलोबा पाकळे. वाडच्या रुखाक 5वे कोले कांट्या मोदे गुलोबा पाकळे. 5व्या नेजीर कणशा गोंडे हून रक्ताक दोळे सळसळे. 5व्या नेजीर कणशा गोंडे हून रक्ताक दोळे सळसळे.
तरणाटपणार संसार सोबीत तरणाटपणार संसार सोबीत तोय म्हजो होय म्हजो परकून मनशांक रावतू शाबीत परकून मनशांक रावतू शाबीत कोण जाणा कोण कोणाचो कोण जाणा कोण कोणाचो नीट वाटेर मनशां हजार सपना रुपार गीद करी रजार नीट वाटेर मनशां हजार सपना रुपार गीद करी रजार आशीर वाटेर संगत ना तरी आशीर वाटेर संगत ना तरी वणे मात्र उकलून दरीत वणो मात्र उकलून दरीत देवलेल्या कामांत ना पाट ना फुड वडिलां आनी देव सोडचिनांत हात देवलेल्या कामांत ना पाट ना फुड वडिलां आनी देव सोडचिनांत हात बरवसो आसो वरयलेल्या घमाचेर बरवसो आसो वरयलेल्या घमाचेर नदर दवरू तुज्या कामाचेर नदर दवरू तुज्या कामाचेर फाल्यांच आज जिये फाल्यांच आज जिये सोल्लो करू तुझ्यास सक्तेचेर सोल्लो कर तुझेस सक्तेचेर मायसो उस्को पयले पळणे बुईंच अकरेचे मायसो उस्को पयले पळणे बुईंच अकरेचे पावता सर तुजेंच कारबार पावता सर तुजेंच कारबार गुड्या नयांचो विशाल हो संसार गुड्या नयांचो विशाल हो संसार रावय नाका साल पळय नाका गुवनो गुड्या नयांचो विशाल हो संसार रावय नाका साल पळय नाका गुवनो सल तरणाट्या मेट काड मुखार सल तरणाट्या मेट काड मुखार जिये हासोन केळोन पडोन उठोन जिये हासोन केळोन पडोन उठोन देव बरें करूं दिनवास जागृतींची एक कविता आमच्या मुखार तिने प्रस्तुत केल्या सुंदर कविता रवींद्र केळेकर कोंकणीचो ज्ञानपीठ प्रशस्ती विजेत लेखक ताच्या एका लेखनांत काणयेंत अशें म्हणटा भूत आनी भविश्य ते मिथ्या म्हणटा तो कित्याक म्हळ्यार तुवें भूतकाळांत कितें केलां तें तुका सारकें करूंक जायना तें व्यर्थ आनी भविश्य तुका गोत्तूना कितें कळटा नॅक्स्ट घडये कितें जाता तें मिथ्य वर्तमान तें आसा तें सत त्या क्षणांत त्या वर्तमान क्षणांत जियोंक शीक बारीक सुंदर ताणें एक संदेश दिला तशेंच एक जागृत बायन फ्लाव्या बायन आमच्या मुखार दवरला दिनवास तुका बाय हांगासर कवी गोश्टी आखेर जाता तुमच्या लागीं चिटयो आसात तुमी बरी म्हण समजल्ली तुमकां पसंद जाल्ली त्या कवीचें नांव तुमी बरोवन फोल्ड करा लेगोरी बाब तुमचे लागीं येत आसतना ताचे लागीं ती चीट दिया हांगा वेदीर आसलेल्यांनी वेदी ताव निर्गमन जायज म्हण विनंती करता आमी हांगासर ही कवी गोश्टी आखेर करता तुमी आमकां आयकल्ल्याक आमकां सुसरल्याक आनी कविता पसंद केल्ल्याक तुमकां सर्वांक हांव हेनरी क्लेवी दिनवास म्हणटा सर्वांक बरो दीस मागता सर बरें जावं जय कोंकणी मुखार ल्हानशें एक वेदिकारी आसा ल्हानशें हांव मुखार आपयता लवी गंजी म्हणटा तिणें हें कार्य मुखार सून व्हरचें हांगासर विशेष कांय ना फकत ल्हान सन्मान कार्य तितलेंच हांव उलो दितां मनदेगवे गारबापांनी हांगासर वेदीर मुखार येवच्याक आनी हांव उपकार मागता 13 वाड्याचे गुरकार जे हांगासर हजर नांतर कोण गुरकार हजर आसात तांणी हांगासर दया करून मुखार येवचें आनी प्रेरणाच्या तर्फेन तुमी एक यादिस्तिका स्विकार करच्याक हांव उलो दितां हांगा फिलिपाम आसा शालिनी बाय आसा हॅन्री मास्करनेस आसा लोपी दट्टू आसा गुरकारांनी तुर्तान मुखार येवचें दया कर आनी हांगासर तुमच्या यादिस्तिकाकान घेवन हांगासर रावचें एक तस्विरे खातीर
सॉरी अब्राम दटूचें नांव चुकोवन गेलें. तुमी आमच्या संगता दिवच्या तुमच्या सेवेक आमी मानून घेता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखार हांव उलो दिता. बाब स्टॅनी फर्नांडीस आनी एडविन पिंटो गंटलकट्टे, तुमी आमच्या फिरगजेंत फुल्ली तालेंता तुमी हांगासर मुखार येवन तुमचे आदेश दिका आनी मान स्विकार करशाक उलो दिता. सांगता रावन हांव उलो दिता. आमच्या हर कार्यक्रमाच्या आयोजनांत आमकां सहकार दिल्ले आसात. मनेस्त नॉर्बर्ट क्रास्ता आनी विरा फर्नांडीस आनी मुखार येवन मान स्विकार करचो. तशेंच रिचर्ड मेंडोन्सा, मनेस्त रिचर्ड मेंडोन्सा तांणी मुखार येवचें आनी आमचो लॉरन्स डिसोजा हांगासर हजर आसा जाल्यार देखून तांणी येवन हांगासर तांचो मान स्विकार करचो. आमच्या फेरारचे बरोवपी जे कोण कविता सादर करूंक ना, सादर केल्या तांणी सोडून मागीर हेर सर्व फेरारच्या बरोवप्यांनी जर एका कुटुंबांतल्यान तुमी दोगांय तेका हजर आसात तुमी एकल्यानपणी येवन हो मान स्विकार करचो. सर्वांनी कविता सादर केल्ल्यांनी सोडून हेर सर्वांनी येवन तुर्तान तुमचो मान स्विकार करचो. कविता सादर केल्ल्यांनी त्या उपरांत येवचें. बरोवप्यांनी येया. देखून तुर्तान मुखार येवचें. ಹಂಗ ಸಂಗತರವ ದಯಕನ್ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಸಾನಕಾತ ಹಂಗ ಸಂಗತರವ ಏಕ ತಸ್ವೀರೆ ಕತ್ತೀರ ಪಟ್ಟಿ ಹಂಗಾರವ ರವ ರವ ಹೊಸಾನಕಾತ್ ಹಂಗಸ್ರವ ರವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಮಾ ಏ ಫೋಟೋಕೆ ರಿವನ್ ಫೋಟೋಕೆ आपयता दयाकन दोन्ही कोवेंताच्या सिस्टरांनी हांगासर येवन तुमचो मान स्विकार करूंक विनंती करता. लिनाबाई तुमकां वर्त्यान आमी देव बरें करूं म्हणटा. एका तस्वीरे खातीर सांगात रावा. मुखार कविता सादर केली डॉक्टर फ्लॅविया कॅस्टेलिनो, मनेस जॉसी पिंटो किनिगोळी, मनेस जॉर्ज लिगोरी सुरतकल तुम्ही येऊन तुमची यादिस्तिका घेऊन हांगासर तर हांव विनंती करता. मनेस सुनील गोन्साल्वीस माडंतार, मनेस रेमंड डिकुना ताकोडे, मनेस एडी कार्डोस ताकोडे देखन तुर्तान मुखार या. मनेस विनोद पिंटो ताकोडे, मनेस पेद्रू प्रभु ताकोडे, मनेस लॉयड रेगो ताकोडे, मनेस प्रिया सिक्वेरा फेरार, मनेस हिल्डा पिंटो फेरार, मनेस कुमारी रॉल्विया रेबेल्लो फेरार, मनेस प्रतिमा क्लारा प्रभु फेरार, कुमारी अनिष्का रिया फेरार, मनेस सुनील पिंटो फेरार, श्रीमती रेशमा रेगो फेरार, मनेस रोनाल्ड अल्बुकर्क फेरार. तुम्ही हांगासर तस्वीरे घेवन रावचे म्हणून सांगून विनंती करता.
पोएटिक कगुरकर मानेस नवीन पेरेरा सुरतकर हे सर्व मानून हाडल्या आमच्या प्रेरणपत्राच्या संपादक मंडळीक आमी दिनवास पठाक अपेक्षिता आयज MC केल्ल्या मेल्विन अल्बुकर मुखार घेतले तुवें म्हणल्या फादर तुमी आतां संपादकी लविना गंजिमटा एक फोटो नबिदाटो एक फोटो दे बरें करूं रिची रसरादो तुम्ही मुखार येजय लॉरेन्स पिंटो तुम्ही मुखार या दयाकर ना बाबू रिची मलगोडो साविती मलगोडो मुनीस आणि म्हज्या गांवचो पुत्तूरचो हांवें जल्मल्ल्या गांवचो मुखार गोवनराव रिची बाब गोवनराव प्लासीड बाब तुमकां मेळ्ळें की इतल्या दयाकरनी या फिरकजरांनी कोणी आसात की दयाकर मुखार या लॉरेन्स तुका आपयला नांव आपयला दयाकर न्ही लॉरेन्स ये ini Lawrence ini Lawrence tuh ini
पोएटिका तर्फेन आयोजकांक दिवची उगडासाची काणीक सांव फ्रांसीस सावेराची फिरगस हाचे विगार बाप फादर जेम्स डिसोजा हांणी स्विकार करी जाय म्हूण विनंती करता. ऑस्टीन प्रभूची कागो हांणी दिवची जावन आसा. तशेंच आयचे लोकांक मेसवाल्लें कविता इनाम वेता लवी गंजी मठा. 1000 रुपये कॅश प्राइज आणि ट्रॉफी रोविन डिसोजा शांतीपुरा हांणी दिवची जावन आसा. अभिनंदन लवी गंजी मठा. कोंकणी साहित्यीक सुमेळ आणि पोएटिकाची 42वी कविगोष्टी हाचे संपूर्ण पोषकपण घेतिल्ल्या सांव फ्रांसीस सावेराच्या फिरगेचे विगार बाप फादर जेम्स डिसोजा आणि फिरगस पत्र फेरारचे प्रेरण हांकां संपादकी मंडळीक आणि फेरारच्या देवप्रजेक पोएटिका तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तशेंच ह्या फेरारचे आणि पोएटिकाचे गान्स जावन आसच्या लवी गंजी मठा आणि हेनरी मस्करेनस तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याचे सुकान कार्यनिर्वहण केल्ल्या मेल्विन आल्बुकर्क फेरार तुमकांय देव बरें करूं. आणि अपुरबायन सुकान धरलेल्या डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो आणि मनेस्त हेनरी गंजी मठा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याक आमकां आदर्सून सुदारसून वेल्ल्या सर कवींक तशेंच विशेश सहकार दिल्ल्या इवन पिंटो किन्निकोळी आणि ऑस्टीन प्रभूची कागो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याक पयसतावन आजार जाल्ल्या सर कवींक तशेंच फेरारच्या रसिकांक देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. जेवणाचेर आशिर्वाद दया करून भिरावात. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका अर्घ दिता. आज आम्हा सर्वांक हांगा सांगाता हाडलाय. आमी एकामेका आयकून तुका दिन वाचून तुका अर्घ दिवंक आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता आसतना फिरगस पत्र प्रेरण पत्र 25 वर्सां संपोवच्या ह्या वखता आमी आसा केल्ल्या ह्या सगळ्या कार्याचेर तुवें आशिर्वाद घालाय. ह्या खातीर अर्घ दिता आसतना ह्या संतोशान वांटेर जावंक आसा केल्ल्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हें खाण जेवण आमकां मोगान जिवंक परत परत्यान सांगात येवंक आदार जावं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या फात सर्वेस्व तुमचे सगळें आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.